त्याचे एक्सटेन्शन करपाक चालू केल्यार 9 वर्सां जाली, आजपासून कंप्लीट जायना. हांव नको कित्याक स्पीकर सर. आनी दुसरे स्पीकर सर, रवींद्र भवन कुडचड्याक गेल्या वर्साक 1,40,00,000 दिल्ले, आमी युटिलायझेशन केले 72 lakhs. पूण डिमांड घातलेलो, पयशे रिसीट धाडले पूण पयशे येवना. पूण रवींद्र भवन सगळे फूल 1.5 lakh 1,50,00,000 युटिलायझेशन जालें. म्हाका खबर ना कशें तें, म्हणजे रवींद्र भवन कुडचड्याक काम करना आसलें स्पीकर सर. वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर जो आसा ताका सरकार अनुमती दिता, म्हणजे खंय तरी पयशे दिता. आनी पयशे दिता तेन्ना कल्चरल प्रोग्राम जेन्ना रवींद्र भवन कुडचडे बरयता आमच्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान, ते फुडें वचना. हांव नको कित्याक स्पीकर सर. स्पीकर सर, कला सन्मान स्कीम जी आसा ही कलाकाराक दिवपाचें करता, म्हणजे द आर्टिस्ट हू हॅव परफॉर्म्ड ऑल देयर लायफ आनी दे आर रेकॉग्नायज्ड, दे हॅव बीन गिवन दिस स्कीम. हावेवर गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा टुडे विथ सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, whoever is getting Kala Sanman scheme, they are not giving the DSS scheme to the wife or the grandmother. I don't know why, Speaker sir. You are supposed to felicitate artists. You give them the required, म्हणजे त्यांना जे लागता ते दिवपाक जाय. सर, ते आर्टिस्ट पण त्यांना पैसे दिता. जर त्याचे घरकान जर DSS पेन्शन मागता गृहदाता त्यांना कित्याक बंद करपाचें स्पीकर सर. हे सरकारान लक्ष घालपाचें स्पीकर सर. हांव कित्याक अशें करता आर्टिस्टाचे एगेन्स्ट आसा काय सरकार, म्हाका खबर ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज कल्चरल सेंटर जेन्ना आमी करता म्हणटा स्पीकर सर, आमचे कुडचड्यार कल्चरल सेंटर करपाच्यो भावना भितर घेतलेली आनी पयशे मोडपाचे आशिल्ले, पूण कुडचड्यार कल्चरल हब आसा पूण ते फुडें पयशे मोडूंकूच ना स्पीकर सर. आनी अजुनूय ते कंप्लीट जावंक ना स्पीकर. तेजेर हॉनरेबल सीएमान लक्ष घालचें एज ही इज होल्डिंग आर्ट एंड कल्चर पोर्टफोलिओ रायट नाव. आज लोकोत्सव जेन्ना करता गोंयांत म्हाका दिसता म्हज्या हेजे 700 आर्टिस्टां येता आनी 614 फोक आर्टिस्ट येता ऑल देशाचे. ते एक कडेनूच सारखे पणजे शहरानूच कित्याक ते 4-5 दीस आमी होस्ट करता जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या तालुका पासून ते कित्याक आपणाचे आर्टिस्टी दिना. रवींद्र भवन कुडचडे आसा, रवींद्र भवन वास्को आसा, रवींद्र भवन काणकोण आसा, थंय वचून करपाक जाय. पणजे गर्दी जाता, मॅच जाता आनी ते कित्याक करूं पणजे करपाचें हांव ना म्हणना कला अकॅडमीक, पूण हे आर्टिस्टांक दुसरे कडेन व्हरप हे म्हाका दिसता हे काम ऑनरेबल सीएमान करपाक जाय. आज आमचे सांगपाक म्हणल्यार आमचो एक क्लब आसा जो दयानंद कला केंद्र, जेका 50 वर्सां जाता कंप्लीट जाल्ली आसा आनी अजुनूय ते क्लब मेंबर जे जाणटे आसा ते आमचो मोर्तू बाब जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आशिल्लो, तेजे 50 वर्सां क्लबाक भाऊसाहेब बांदोडकरान काडून बोर्सान काडून तेन्ना 100 रुपया दिल्ले. ते 100 रुपयाच्या हे क्लबान कितलीशी गोष्टी करता. चंदेरी फेस्टिवल जे करता इतले वर्सां ताका स्टेटीचे दर्जो दिवचो असं मागता आनी तेंचे ते क्लबाक जे 50 वर्सांची स्कीम हांव पयलीं लोक प्रोविजन आशिल्ले 40 लाख दवरला ह्या वर्साक, हरशी 50 लाख रुपया एक क्लबाक दिताले. हांव कितें करपाचें विचारलें स्पीकर सर, तेय कन्सिडर करचें अशें रिक्वेस्ट करता. आज डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर आमी जेन्ना म्हणटा, एनकरेज फेस्टिवल्स इन गोवा आनी जे उत्सव करपाक करता, एक उत्सवा भितर जे वेगळे वेगळे पयलीं जेन्ना आसताले खंयचे प्रोग्रामाक रवींद्र आर्ट एंड कल्चर बरयले जाल्यार ते नाटक जे आसा तांकां आमी धाडटाले. आतां तेजो बरयले जाल्यार रिप्लाय करना आनी कांयच करना स्पीकर सर. म्हणजे आमदार आनी कांयच ना, आमदार लोकांची गाडी खावपाच्यो. आर्ट एंड कल्चराक बरयतना पयलीं नाटक बी दिताले, आतां ते बंद केल्ले. हांव कित्याक स्पीकर सर, तेय मातशें पयचे स्पीकर सर. फुडें उलयता तेन्ना आमची बाकीबाब लायब्ररी ही लायब्ररीक 50 वर्सां जाता. हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की लायब्ररीचे न्यू फावंडेशन बिल्डिंगा ह्या वर्सा करचें. प्रोविजन तुमचे कडेन आसा, पयशे आसा, पूण हांव नको कित्याक लागून ते करपाक सोदना स्पीकर सर. आज आरडीएचे उलयता तेन्ना आरडीएचे आमचे मतदारसंघान आरडीएची कामां घेतल्या ती फुडेंच वचना स्पीकर सर. आनी फुडें वचपाचें काम जे म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान तेजे कित्याक 25 विजय म्हणटा म्हणून म्हणना, पूण तेजेर मातशें लक्ष घालून आरडीएची कामां बेगिना बेगीन करचें. आज गोवा श्री राम निवास म्हणजे श्री राम निवास अयोध्या करपाचे संकल्पना दवरल्या. हांव नका खंय काम पावला ते अजुनूय काम चालू केला ना ते ऑनरेबल सीएमान सांगचें. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनान जे आज होम डिपार्टमेंटान वचून जे PSI न्यू जाल्या, PI जे न्यू जाला, जो ऑफिसर जो पंचनामा बाकीचे करता, कित्याक ट्रायल जेन्ना करता तांकां थोडे एडवोकेट आसतले पुलिसेन, पूण म्हाका दिसता प्रोसिक्युशन डायरेक्टराक ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय की तांकां गायड करून जे सेंटन्स जावपाक जाय. कितल्यो केसी बिकॉज ऑफ सारके येना म्हण भायर पडटा, हे कोणाचें काम स्पीकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय की जेन्ना
केस जाले मर्डर स्पेशली केस जाली और आनी कितें बरें सिरियस क्रायम जाली जाल्यार दे शूड मेक अ सिस्टम ऑफ अप्रोचिंग द प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट एंड टेक देअर म्हणजे इनपुट्स ऑफ फॉर्म्युलेटिंग द केस आनी हेजे फुडें वयता तेन्ना हांव इतलें सांगता हांव जाणा तूं बॅग मारीत रावतलो आज 25 डिमांड आहा हांव 3 उलयत न्ही हांव 5 मिनटां जाली स्पिकर सर आनी म्हाजें उलोवपाचें इतलें सांगता स्पिकर सर आज म्हजें रिक्वेस्ट आहा जे ऑडिट जे आमचे पंचायतीचे आसता आमची मतदारसंघात पंचायत कलंगूट पंचायतीची ऑडिट करनासतना कितलींच वर्सां उरलीं हांव कित्याक ऑडिट करना they should go and do the audit. It is a part of the accounts department's duty to go and do audit of the various bodies which are under them and they should get it done. Why are they not doing it, Speaker sir? Why are they be told? If not, they should be done, Speaker sir. The excise department चे उलयतना होलोग्रामाचो ऑनरेबल चेअरमन मला 2-3 पाटी सांगला होलोग्राम घालतलो हे घालतलो एक्सायजाची चेक दवरतले बाटली इंडिकेट जातली खंय वयता ती कितें जाता ते पण आज पासून ते फुडें वचना स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता बेगिना बेगीन करचे लास्ट स्पीकर सर उलयता तेन्ना खुबशे उलोवपाचे हातून एक बेल पुतून मारतलो पण हांव एक वेट जे आसा वेट आता बंद जाल्यार कितली वर्सां जाली वेट इज देअर ओनली ऑन लिकर एंड वेट इज देअर ओनली ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वेट ऑन अदर सिस्टम्स जे लोकांची पेंडिंग केसी आहा ते काबार करचे स्पीकर सर कित्याक लोकांक त्रास करपाक जाय परतून तांकां आपयता कमिशनर ऑफ एक्सायज कमिशनर ऑफ सेल्स टॅक्स सांगपाक जाय ह्यो केसी काबार करपाक लोक कितले फाटी वयतले स्पीकर सर ते वेट काबार करपाक म्हाका खबर ना वेट बंद जाल्यार जीएसटी चालू जाले स्पीकर सर केसी चालू आहा म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून करपाक जाय फाटी ताणें स्कीम काडलेली पण स्कीम वॉज नॉट इनफ टू फिनिश ऑल द केसीस हेजेर लक्ष घालपाक जाय स्पीकर सर पुलिसाचें हांव उलयना कित्याक पुलिसाचें उलयन म्हाका ताळो बी दीत कित्याक दिसांनी ताळो दिवपाचें लागला ताळो दिता स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान तुका दाखयता हांव काय उलयना पूण तेका लागून उलयना स्पीकर सर खुबशे गोष्टी उलोवपाच्यो आसा पूण ऑनरेबल सीएम आतां बस म्हण मागीर म्हाका येवन प्रायवेटली मेळ म्हणटा तुज्या सगळीं कामां करता म्हणल्यार भिवपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान आनी रडपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान सो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना हांव भिना आनी रडना आनी फुडें मागीर तुका येवन मेळटा देव बरें करूं सर दिव्या राणी Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 21, public works. पहिली हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड PWD मिनिस्टर आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक खूब देव बरें करूं म्हणटा की आमचे सगळे रस्ते आमचे मतदारसंघाचे 70चे चडशे रस्ते आमचे हॉटमिक्स जाल्ले आसा चडशे जाल्ले आसा लेट मी कंप्लीट चडशे जाल्ले आसात आनी अरे वा म्हणलें सो इट शुडंट बी दॅट फक्त 70ची कामां जाता म्हणून चडशे खुबशे रस्ते आमचे जाल्ले आसा पूण खुबशे रस्ते आमचे उरल्याय बी पण थँक्यू व्हेरी मच की आमचे चडशे जाल्ले आसा आनी थोडे पंचायतीचे उरल्या 70 भाग खूब व्हडलो आसा 12 पंचायती एक म्युनिसिपालिटी खूब चडशी कामां जाल्ली आसा पण थोडी उरली आसा कित्याक परत आनी उरल्या म्हणटा कित्याक जी कामां PWDन केल्ली ती अंडरग्राउंड केबलिंग करून तेच रस्ते आतां परत पाड जाल्ले आसा सो म्हाका दिसता हें काम PWD करतलो काय पावर डिपार्टमेंट करतलो तें आमकां खबर ना अजून कित्याक ते मातशें रिइन्स्टेटमेंट जावपाक जाय त्या रस्त्यांचो पण बरे सुळसुळीत केल्ले रस्ते मातशे आतां सद्या पाड जाल्ले आसा सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट आनी आमची कितलीशी आमचे अंडर PWD आमचे बिल्डिंग डिव्हिजनाचे उलयता आसतना परत एकदा थँक्यू म्हणटा माननीय मुख्यमंत्र्याक की आमचे खुबशे स्कुलां जी GHS आसूनी GPS आसूनी आनी की अंगणवाडी आसूनी तांचे रिपेर रेनोवेशन घेतिल्लें आसा कितलीशीं स्कुलांचें काम चालू आसा थोडी कंप्लीट जाल्ली आसा आनी थोडी अंगणवाडी सेंटर्सूय बी तांचें काम चालू आसा आनी पण थोडे आमचे अंगणवाडी सेंटर्सय उरल्या थोडे स्कुलांय उरल्या GPS जावनी GHS जावनी मागता की मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितली बेगीन आमची जी कितें पेंडींग कामां आसा बिल्डींग वर्क्सांची ती बेगींतल्या बेगीन करची म्हणून आमचे जे इंजिनियर आसा ते आमचे PC आसूनी की आमचे 70 भागाचे E आसूनी की AE आसूनी रस्ते रोड्साचे आसूनी की बिल्डिंगेचे आसूनी की वॉटर सप्लायचे आसूनी खूब बरें काम करता खूब बरें सहकार्य आसता तांचे जाता तितले बेगीन आमच्यो फायली प्रोसेस जाता म्हणटकच परत एकदा अभिनंदन करता डिपार्टमेंटाक की इंजिनियर बरें काम करतात आनी बेगींतल्या बेगीन आमच्यो फायली प्रोसेस करून आमची वी आर एबल टू प्रोसेस आर फायल्स ऑन लायक फास्ट ट्रॅक मोड म्हणटा तशें फक्त एक इश्यू आसा सद्या आमकां की मॅन पॉवर चॅलेंज आसा सद्या आमच्या डिपार्टमेंटान
in roads and buildings. Amgele 4 engineer hali they have got promoted and they have roads ache and buildings ache 4 engineer they have got promoted and they have been transferred out of Sattari. So sadhya and this holding the same charges of JE manta along with AE. So magta ki PWD amche buildings वाळपोचे ऑफिसान एक 2 full time junior engineer दिवचे आणि PWD चे रोड्साचे हातून एक फुल टाइम JE आणि एक TA दिवचो कित्याक राइट नाउ वी डोंट हैव अ JE नॉर TA in the buildings and roads division in Sattari. पोरूय बी ह्या सोनार टू कट्टरी आमची विलेज जी आसा सावड्ड्या सत्तरी तालुकान वो रस्तो परत परत फ्लडिंग जातकच वो रस्तो इट जस्ट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम सोनार टू द म्युनिसिपालिटी आणि वो रस्तो सबमर्ज जाता आणि बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लोईंग ऑफ मादय रिवर ह्याही फाटल्या दिसांनी बी ओवरफ्लोईंग जावन ह्या रस्त्याचो विशय हांवें पोरूय मांडिल्लो पण अजून पर्यंत काम म्हणजे I think they have estimates have been prepared and the file has been moved for technical sanction. पण मागता की मातशे बेगीतले बेगीन करचे कित्याक हे उदक जेन्ना हे उदक भरता तेन्ना सगळ्यांच्या घरांनी शेतांनी वता. The village is totally cut off म्हणटा तशें आणि villages get stranded and they have to walk back to their home from the dense forest areas. So मागता की बेगीतले बेगीन ह्या फायलीक मातशे टेक्निकल सँक्शन दिवन बेगीन काम सुरू करचें म्हणून आणि जे रस्ते आसा आमचे डिगअप जाल्ले बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग ते बेगीन मातशे रिइन्स्टेटमेंट जावचो म्हणून तांचो ड्रिंकींग वॉटरीचे डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 90 उलयता आसतना I would like to thank the Honorable Chief Minister की आमचो 15 MLD चो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट ताजे काम फुल फ्लेज बरेपैकी फुल स्पीड काम चालू आसा and that's going to solve water of at least 5 of my panchayats. ताजे भायर जे 1 MLD चो प्रेशर फिल्टर प्लांट एट बिरोंडा केरी सगळे टँक्स कंप्लीट जाल्ले आसा कमिशन जाल्ले आसा आणि खूबशे आमचे म्हाका दिसता 50% तरी आमचे उदकाचो इश्यू जो आशिल्लो which I have been raising last 3 years सॉल्व जाल्लो आसा and I can say very proudly that the engineers amche thanks to Honorable Chief Minister they have worked very well आणि आमकां खंय खंय बारीक पसून जी आमची कामां आसा आमकां नवे पायपलायनी जाय खंय कितें जाय ते आमी बसोवन आमचे कितलेशे टँकर आमचे म्हणटा ते आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 70 टँकर मुक्त जावपाचे मार्गार बाय नेक्स्ट इयर होपफुली जातली विथ आवर मातशी 2 मिनटां आमकां उलोवपाक दियात आज कित्याक खुबशे पोर्टफोलियोज आसा थोडे मातशे आमकां उलोवपाक आमी चडशे आमी थँक्यू म्हणूनच आमचो उरलेले कितें आहा ते तुमी बरोवन दिवंक शकता. Written representation can be given to Chief Minister. तो मातशे बाकीचे मातशे इश्यूज आसा आमकां उलोवपाक दियात मातशे तुम्ही बेल मारता मागीर चेन ऑफ थॉट वता स्पीकर मान्य करता म्हणून टाइम वयर घातलेलो आसा ऑनरेबल मेंबर. एवरीबडी एटली 5 मिनटां जाले आता पळय आता हे उलोवन आता 6 मिनटां जाली मातशे बेल मारनाका आय विल फिनिश I will ring the bell at 5 minutes. So you plan how you have to speak. हांव मागता की आमचो एक आमचो जे झरमे गांव आसा थंय मातशे वी नीड टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू टँक आणि अ न्यू पायपलायन ती फायली मातश्यो पेंडींग आसा ती बेगीतल्या बेगीन मातश्यो पास करून घेवच्यो आणि कित्याक हो जो गांव आसा धाबे आणि मावशी इट डजंट हॅव अ वॉटर सोर्स सो मेन उदका सप्लाय गोज फ्रॉम धाबोस सो हांगा जे कितें हे पेंडींग काम आसा दॅट लेईंग ऑफ अ न्यू लार्जर डायमीटर पायपलायन आणि कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ वॉटर टँक मातशे बेगीतले बेगीन जावचे म्हणून लेबर सोसायटीचे उलयता आसतना तो लॉंग पेंडींग डिमांड आसा आमचे वर्कर्स who have been employed under PWD Labour Society. Right now they are being paid 17,000 skilled labor and 15,000 and they have been working for more than 7 years, more than 20 years. And they are actually totally backbone of the PWD department. तेय बी मागता की फाटले दिसांनी डेली वेज वर्कर्साक टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा तसो आमकांय बी टेम्पररी स्टेटस मेळचो म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री कडेन मागता की जे PWD लेबर सोसायटी अंडर काम करता
तांकांय बी जशें तुमी 20,000 आनी 25,000 टेम्पररी स्टेटस वर्कराचे सॅलरी वाडयल्या तशी आमचे ह्याय बी लेबर सोसायटी अंडर जे काम करता तांची बी तुमी सॅलरी वाडोवची म्हणून RDAचे उलयता आसतना डिमांड नंबर 85 आमची एक गणेश विसर्जन तळी आसा प्लॅटफॉर्म स्टेप्स आनी शेड स्ट्रक्चर this has been tendered last year in 20th November 2024 but मागता की हे begin sanction जावचे at least before the next Ganesh Chaturthi कित्याक last 1 year tender जावन ती फायल तशीच आसा because of lack of FAC आणि 8 कामां आसा जी प्रपोज केल्ली वेरियस पंचायत ऑफ पर्या अंडर RDA ती बी मागता की जाता तितली बेगीन जावची आमचे थोडे पेंडिंग पेमेंट्स आसा अंडर मनरेगा ते थोडे ते तर बेगीन चड अमाउंट ना तो इट इज जस्ट व्हेरी स्मॉल अमाउंट्स पण ते तर पास जाले जाल्यार इट विल हेल्प आवर इकॉनॉमिकली विकर पंचायत्स बिकॉज एज वी नो आमकां GI फंड्स सद्या मेळना 15 फायनान्सय मेळना सो हे मातशे फंड्स तितले बेगीन जावचे म्हणून आर्ट एंड कल्चराचे उलयता आसतना मागता की स्टेट रिवॉर्ड जो आसा फॉर टू नॅशनल एंड इंटरनॅशनल जी स्कीम आसा अंडर 2016 खुबशे आमचे आर्टिस्ट आसा जांकां दे हॅव बीन अवॉर्डेड विथ प्रेस्टिजियस नॅशनल अवॉर्ड संगीत नाटक अकॅडमी अवॉर्ड आसूनी की साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड आसूनी पण डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आय हॅव नॉट रिकॉग्नायज्ड नॉट फेलिसिटेटेड दीज आर्टिस्ट मागता की तांकां मातसो रिवायव करचो आनी कॅश प्रायज 1 लाखाचो तांकां रेसिपियंटाक नॅशनल एंड इंटरनॅशनल अवॉर्ड जे तांकां मेळिल्ले आसा तांकां दिवचो म्हणून प्लस जॉब रिजर्वेशन फॉर द नॅशनल अवॉर्ड विनिंग आर्टिस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर बिकॉज गव्हर्मेंट नीड्स टू रेकॉग्नायज एंड सपोर्ट दीज आउटस्टँडिंग आर्टिस्ट एंड नॅशनल ऑनर्स टू आवर स्टेट थ्रू जॉब रिजर्वेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर मागता एक म्युझिक सेंटर आमच्या कला अकॅडमीचे वाळपय सध्या ते म्युझिक सेंटर जे आसा इट्स ऑन रेंटल बेसीस आणि इट्स ऑपोजिट द वाळपय पुलीस स्टेशन मागता की एक बरेपैकी जागो दिवन आमकां एक नवें म्युझिक सेंटर आमचे कला अकॅडमीचे दिवचे आणि एक्सटेंड टीचिंग स्टाफ बेनिफिट्स टू आमचे जे लेक्चरर्स आसा म्युझिक इन्स्ट्रक्टर्स अंडर कला अकॅडमी ते 12-24 वर्सां जाली 2 minutes. I have not finished 2 minutes. Madam, because we'll have to move further. Bilal I just need 2 more minutes to complete my demand. Time is up, madam. Bilal Alu. स्पीकर सर म्हाका फक्त मेन्शन करपाक जाय आसलें प्रत्येक आमदार उठता आनी इलेक्ट्रिसिटीन खड्डे मारल्या ते PWD भरतलो काय इलेक्ट्रिसिटी भरतलो हे परत परत एक्सप्लेन करपाक रावता माझे सगळ्या आमदारांक एकूच सांगणें आसा हो विशय परत परत हावजात तांच्यानी करतलो की सगळे हे जे त्यांचे खड्डे पुरोवपाचें काम आनी रोड क्लियर करपाचें काम PWD करतले हांव ओन करता तें आनी हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला मातशें वत पडल्या पुरो आमी सगळे क्लियर करता त्या खातीर ते सगळ्या जाणांनी एकूच उतर परत 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 त्या PWDचे खड्डे हे सांगत रावचे न्ही ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर स्पीकर सर तुम्ही उलोवपा दिना जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर आमचे कितले डिमांड्स आसा कितले पोर्टफोलियोज आसा मातशें उलोवपाचें आसता Honorable member, you are in the ruling. You have every opportunity to meet Honorable Chief Minister. You can give all your demands in writing. The House has allotted 5 minutes to each member. All of you all should respect each other's time and speak. If each member speaks for 10 minutes, the ruling is going to take about 3 hours to speak. You all decide what you all want to do. It is a little unfair, I think, to each and every member to speak for however long you all want. There are members who are finishing in 2 minutes. There are members who are finishing in 4 minutes. But आमचे थोडे आसा because our areas are huge. We are panchayats. We have 12 panchayats. We have lot of issues. We can CM has solved our issues because we raise our issues on the floor of the house as elected representatives. Our people expect us to raise their issues on the floor of the house so that they also understand, Speaker sir, that we are there for them. And that's the reason that in 3 years I've managed to solve at least 50% of my issues because we raise our issues and we have been able to speak.
Please do not curb our voice, because please allow us to speak. agree with you, honorable member. I completely Because please align allow with us your to sentiments. speak, because this But is the only platform, once a year we get to speak, because There is, monsoon session is only for once a year. Please allow us to speak and complete our at least few demands, that when people come to us with representations, that please speak on the floor of the house with our issues. People come with their salary issues. Many of the library teachers have come to us giving representations that we have our issues. Please speak on the floor of the house. We have not been paid. Some contractors, contract labor society contractors are coming saying daily wages. People have got their salaries. We haven't got our salaries. Please raise the issue. That's the way we raise the issue, and then. But we have also decided to maintain Yeah, the so decorum of the I house. just asked for another couple of minutes, because, I'm also bound to follow the rules Yeah, and but the I know, decisions but taken by the honorable certain people speaker are, I and the know ruling certain and the people are allowed to speak for a longer time, certain people are not allowed to speak. So I would just Honorable like to member, say, because everybody the has demands allotted were, 5 minutes. If you all stick within the 5 minutes and avoid No, because me that is- ringing the bell, that solves the problem. yeah, Madam Babu. thank you, Speaker sir, for allowing us, but I just wanted to put my point across that please allow us to speak, because we need to speak too on the floor of the house, because we get representations you all from please people take it up. and from our people too. Please take it up Thank with the you. Honorable Chief Minister and Leader of and Speaker, please. Was the cut motion. Regarding Asagaon ground, I really would like to thank our Honorable CM and our Honorable ex-Minister for getting this ground ready. पण त्या ग्राउंडाचे grass cutting machine आमकां जाय. Please get this grass cutting machine for us. आमकां थंयसर gym equipmentसूय जाय. Honorable CM तेजी हांव रिक्वेस्ट करता. Secondly, regarding demand number 43, art and culture. जे आमचे आर्टिस्ट आहा तांकां त्यांचे मंथली अमाउंट येता एज आर्टिस्ट, बट अगेन रिक्वेस्ट दॅट their wives should not be deprived of that Griha Aadhar or other schemes what they are entitled to. Would like to request Honorable CM to look into it. आणि आमच्या बार्देस तालुक्यात वेगळ्याच्या वेगळ्यान रवींद्र भवन आमच्या म्हापसा येवचे म्हणून आमची मागणी. Regarding RDA, demand number 85, I would really like to thank our ex-minister and CM for the Vella Panchayat first floor renovation and building of our first floor, amounting to rupees 36 lakhs. Kalika Temple, Oshel, that work is needed to be tendered. I request the Honorable CM to kindly look into it. And the development of existing crematorium at Baga, at Bade Asagaon, approved in the 5th GGSY meeting on 5th of June 25. Request to kindly prepare the estimate. Regarding PWD roads, आताच CM आमकां assurance दिल्ले हा. Only I request the Honorable CM to see that all my roads have been given work order of the contractors. तांकां लोबरा घालून कोल्ड मिक्स घालचे म्हणून मागणी. आमचे 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसात आणि एकूच जेट पॅचर हा. हेही जेट पॅचर मातशें वाडोवचे. Regarding JE, we have only one JE for TV and आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आमकां आनी एक आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी डेडिकेटेड JE जाय. Regarding PWD buildings, I would really like to thank our Honorable Chief Minister for giving us an amount of 60 lakhs to repair our old primary health center. त्या 60 लाखान आमचे मेन रूफिंग जे हा एस्बेस्टस शीट्स आहले, AC शीट्स आहले, ते GI शीट घालून काम ने केल्ले हा. कंपाऊंड वॉल आख्खे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे ने मारलेले हा विथ अ न्यू गेट अँड रिपेअर वेरेवर इट इज रिक्वायर्ड विथ प्लास्टरिंग. आणि पेंटिंग आता इंटरनल आणि एक्सटर्नल पेंटिंगाचे काम चालू हा. रिगार्डिंग वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, ड्रिंकिंग वॉटर डिमांड नंबर 90, आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आमकां
सीएम सरान दिला rupees 8 crore 12 lakhs, but it was supposed to be commissioned on 30th of April 25. पण अजूनही ते रेडी जावंक ना. ते मातशें सीएम सरान पळोवचें. This water treatment plant was supposed to take care of Anjuna, Asagaon and Sholi. पण आसगांव गांवांत जे पायपलायन घातलेली आहा थंयसर 4-5 सुवातेर लिकेज आहा. ही लिकेज आमचे ते कॉन्ट्रॅक्टरान बेगाचे बेगान काडचे आणि लिकेज काडले. लिकेज आसतना तेजेर हॉटमिक्सूय घातलो. सो हेजे सीएम सरान पळोवचें आनी ते जे सुवातेर हे लिकेज आहा ते काडून परते आमकां हॉटमिक्स करून त्या जाग्यार हॉटमिक्स रस्तो करून दिवचे. आमची आसगांव न्हंय टांकी डीएमसी कडेन रेडी आहा. ती आमकां इनॉग्रेट करूंक मेळना कित्याक आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कमिशनूच जावंक ना. सो एवरीथींग डिपेंड्स ऑन द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट. सो आय वूड रियली रिक्वेस्ट द ऑनरेबल सीएम टू प्लीज लूक इन टू इट. आणि हे ट्रिटमेंट प्लांट झाले म्हणून जायना. आमकां तिलारीचे रॉ वॉटर अराउंड 7 MLD एवरी डे जाय पडटले. सो हेजी मातशें सीएमान नोंद करची. There is severe shortage of staff in drinking water department. हे आमच्या सीएमान म्हाका 0 hour मेन्शनान सांगलेले आहा की ट्रू सोसायटी हे स्टाफ घेता म्हणून. So please take the staff at the earliest, recruit the staff and give us the staff. आता हालीचे म्हणटा ते आमच्या फ्ली मार्केट एरियान बाल ऑपरेटर आहा तेका कडला आनी ऑर्डर येयला for him to get transferred, but replacement is not given. So please look into it. First of all, we are falling short of staff and all the old pipelines are requested to be replaced. आमची उदकाच्यो जितल्यो टांक्यो आहा केन्ना म्हाका दिसता साफूच करूंक ना. सो जे दिसा आसगांव वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटान साकून येयना उदक त्या दिसात पूण ह्यो टांक्यो क्लीन करच्यो म्हणून मागणें. आमचे टँकराची वर्क ऑर्डर येवंक ना तेजे पळोवचें. And I request, my humble request, there should be coordination between the water department, electricity department and PWD roads. There is no coordination whatsoever. And request utility duct, जो CM sir सदांच उलयता, तो utility duct at least on MDR road घालूंकूच जाय. ना जाल्यार ते कितें जाता जाल्यार आख्खो रस्तो परतो आमकां फोडूंक पडटा. Regarding skill development, आमचे सीए कितल्योच तितून स्किमी आहा हे लोकांक पर्यंत पावूंक जाय. ओन्ली रिगार्डिंग पुलीस देर वन थिंग FIR number 94/24/2024 dated 19/7/2024 of Asagaon Komindad land, survey number 101/1 measuring around 2,21,550. हेजेर अजूनही SITन चार्जशीट फायल करूंक ना. हे मातशें CM सरान पळोवचें. Regarding excise office in Mopsa is on the 7th floor and the lift is not working. How you will expect people every day to walk all those steps? I really can't understand. Regarding police, day and night patrolling आमच्या constituency जाल्यार because mine is a coastal belt. Day and night constant patrolling जावपाची गरज आसा. We need more police force, especially in my Anjuna police station. As being a tourist coastal belt, and coastal police boats more are needed to be increased. And thank you, speakers. Shri Ganesh Gankar. स्पीकर सर, आज जे 25 डिमांड आसा सभागृहात त्या डिमांडाचेर उलोवपाक आनी डिमांडाक सपोर्ट करपाक त्याच बरोबर कट मोशनाक ऑपोज करपाक हांव बरवला. टायम कॉन्स्ट्रेन आहा त्या खातीर फक्त 5 डिमांडाचेर उलयतलो. ओन्ली 20% डिमांडाचेर उलयतलो स्पीकर सर. तर पयलो जो विशय आसा तो आमच्या मतदारसंघाक धारबांदोडा हो नवीन तालुको जाल्लो आसा आनी हो तालुको जावन सादारण 12 वर्सां जाल्या
आनी त्या खातीर ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो आज जावपाक जाय आसलेल्यो आनी त्यो जावना तेजेर उलयता आसतना पयलीं एक गजाल हांव सांगतलो की माननीय मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतलो. एकूच गोश्टीक लागून न्हय, इवन आमच्या पब्लीक वर्क्सां लागून मागीर आमचे ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा लागून खुबश्यो गोश्टी अशी केल्या की सरकारान एकदम बरे क्वॉलिटीच्यो आनी बरे पद्दतीच्यो केल्ले आसा. त्या खातीर सरकार अभिनंदनाक पात्र थारता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना म्हजी एक डिमांड आसा की त्या तालुक्याक रवींद्र भवन आसचें आनी रवींद्र भवन जर असलें जायत जाल्यार आमचो जो कल्चर जो पळय आसा आनी बाकीच्यो जे कलाकार आसा त्या कलाकारांक आमची आपली कला दाखोवपाक मेळटली. दुसरो विशय जो पळय आसा तो पब्लीक वर्क्साचो जो विशय आसा तर पब्लीक वर्क्सां भितर रोड कनेक्टिविटी सरकारान एकदम बरी दिल्ली आसा. पूण थोडोसो विशय जो आसा कनेक्टेड विथ रोड कनेक्टिविटी गांवांनी जे पळय बारीक बारीक जे पळय रस्ते आसा न्ही त्या रस्त्यांचेरूय लक्ष घालपाची अत्यंत गरज आसा. आनी बुशेस कटींग नाजाल्यार पावसाक जेन्ना पळय ती झाडां वाडटा न्ही तेन्ना एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसता आनी त्या खातीर तेजेरूय माननीय मंत्र्यांनी लक्ष घालचें अशी म्हाजी विनंती आसा. त्याच प्रमाणे हांव वयता आसतना तुमकां एक सांगतलो स्पिकर सर, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस पळय आसा न्ही तालुक्याक आमच्या थंय फायर स्टेशन आसपाची अत्यंत गरज आसा. कारण आतां कंप्लीट जे पळय मोले टू अंदमोड जो पळय घाट आसा आनी कंप्लीट मतदारसंघाक आमकां कुडचड्यार जे फायर स्टेशन आसा तें और फोंडेचें फायर स्टेशन आसा हेंचेर आमकां अवलंबून रावचें पडटा आनी त्या खातीर ही एक अत्यंत गरज आसा. आनी खंय जर समज कितें जालें एक्सिडेंट जालें जावं केन्ना झाडां पडलीं जावं कितें कोसळ्ळें जाल्यार थंयच्यान आमकां फायर ब्रिगेड आपोवची पडटा. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस हे आमकां धारबांदोड्याक प्रोवायड करचे. दुसरी गजाल आसा ती फायनान्सा भितर मुद्दाम करून सांगतलो स्पिकर सर हांव की GSIDC मार्फत एक 4 प्रोजेक्ट घेतलेले. काल ह्या सभागृहाक आमी उलयताले की टेंडर जेन्ना पळय कोट करता कॉन्ट्रॅक्टर ते चड जर समज जर बिलो कोट केले जाल्यार तें काम क्वॉलिटीचें जावचें ना म्हणून. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे मुद्दाम करून सांगता तुमकां हांव ह्या सभागृहाक की 4 टेंडर आमचे आसा पळय न्ही ते सगळे म्हाका दिसता एवाव गेल्ले आनी वर्सां कितले जाली ह्या कामाक 2 पंचायत बिल्डिंग्स, एक किल्लपाल दाबाळची पंचायत बिल्डींग, एक काले पंचायतीची सांगे तालुक्याक पूण ती सावड्डे मतदारसंघात येता ती पंचायत बिल्डींग आनी कुळें शिगांवचें RMD ते जणू काय म्हाका दिसता हॉस्पिटलाच्या लेवलाचेर करपाचें रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसा. आनी एक जो हॉल आसा संस्कृती हॉल म्हणून जो पळय घेतलेलो तो साकोडे पंचायतीक. हे 4 बरे प्रोजेक्ट खूब वर्स जाली, मोर देन 5 years हे प्रोजेक्ट पेंडींग आसा. ह्या प्रोजेक्टाचेर ताबडतोब लक्ष घालून हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाची गरज आसा. कित्याक प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट उरले कारणान स्पिकर सर तेजो कॉस्ट वाडटा आनी लोकांक हे प्रोजेक्ट म्हणटा उपयोगा पडना. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की कन्सर्न जे पळय कोण आसा मनीस तांकां सांगून हे 4य म्हणटा ते प्रोजेक्ट जे पळय आसा ते लोकार्पण करपाक खंयच्याय परिस्थिती येता त्या वर्सा भितर हे लोकार्पण करपाक जाय अशी म्हाजी कळकळीची विनंती आसा. त्याच प्रमाणे हांव एक सांगतलो की ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट जे नवीन डिपार्टमेंट केलें न्ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हालींच आमच्या कुळें शिगांव पंचायतीक ते 2 पंचायतीक लागून मोले पंचायत आनी कुळें शिगांव पंचायत सादारण 2500 फॅमिलीक त्या मतदारसंघाक फर्स्ट टायम ट्रिटेड उदक मेळटा. एक 3 MLD प्लांट माननीय मुख्यमंत्र्यान ते दिवन तो आमी पयर उद्घाटनूय केलें त्या हेजे प्लांटाचें. त्या खातीर हांव धन्यवाद दिता माननीय मंत्र्याक आनी त्या डिपार्टमेंटाक सरकाराकय आनी सगळे जे कोण काम करपी जे आसा आमचे PC धरून सगळे हे सगळे लोक जे पळय इनवॉल्व जाता ह्या लोकांचें बरें काम आसा. आतां लास्ट वयता आसतना एकूच सांगतलो ह्या डिपार्टमेंटाचेर डिपार्टमेंट जेन्ना चेंज करता तेन्ना स्पिकर सर कितें जाता की पयलींच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर फायली सबमीट केल्ली आसता ते कितें करता मागीर त्यो फायली परत मागीर सकयल धाडटा एनी लेवलाचेर धाडटा
कित्याक नंबर चेंज करपाक बाकीचे मागीर ते फायल रिसबमीट कर म्हणपाक ह्या गोष्टी खूब टायम वयता. म्हाका दिसता हे मातशें थोडेशे अशे प्राधान्यक्रमान जर घेतले जायत जाल्यार ह्यो फायली क्लियर जावन कामां एक्झिक्यूट जावपाक बरें जातलें. परत एकदां हांव ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. प्रवीण आलेकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 17, Police Department. आयज आमच्या पेडण्यान आमचे पुलीस स्टाफ जे आसा ते खूब बरें काम करता. जे आयज आमच्या धारगळे जो एक इन्सिडंट जाल्लो जो एसिड एक मायनर कॉलेज बॉय तेजेर हे उडोवन ते कोण तरी आसून तेजे तोंडाचेर उडोवन ते पळो तो आनी एज फास्ट आमच्या पुलिसांनी त्या भुरग्याक व्हरोन आमच्या बांबोले एडमीट केलो आनी एज फास्ट विथीन 6 hours त्या एक्युजाक तेंच्यांनी धरलो आनी कस्टडीन अजुनूय आसा तो. तेका लागून हांव जो आमचो PI आमचो सचिन लोकरे तसोच आमचो DSP सलीम शेख आनी तशेंच तेजे टिमींग हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक ते खूब बरें काम करता. तेका लागून आनी जे आयज पेडण्यान म्हाका दिसता ह्या दिसांनी खुबशे पेडण्यान चोरयो जावपाचे हे जाल्या स्टार्ट जाले आसा. कित्याक उग्या गांवा सारक्या हितून चोरयो जाता. तशेंच आमच्या पेडण्यान ह्या दिसांनी म्हाका दिसता 2 चोरयो जाल्यो. तेका लागून जे पळय आयज लेबरर्स येता भायरसून तेका स्ट्रिक्टली तेंची कार्ड पुलीस कार्ड हे तेंच्या कडेन आसोंकूच जाय. नाजाल्यार तेंकां खंयसरूय चॅकींग आसूंक जाय. जेन्ना एक्चुली ते येतात तेन्ना ट्रेनीनसून येतात, थोडे येतात ते बसीनसून येतात. तेंकां सगळ्यांक हेंकां खऱ्यांनीच जेन्ना एंट्री जाली जाल्यार तेंचे एंट्रीचेरूच तेंचे हे दिवंक जाय कितें तेंच्यांनी हांगासर पुलीस कार्ड करपाचें म्हणून. आनी खंयच्या रुमांनी ते रावता जाल्यार तेंचे पुलीस कार्ड आसोंकूच जाय. कित्याक जितले पुलिसांक इजी जातले जेन्ना हे अशे भायले येवन हांगासर रावत आनी जे चोरयो जाल्या तेंकां कित्याक हालींच आनी तशेंच आमच्या उग्या गांवांत कोणाय तरी मंगळसूत्र अशें काडून ते घेवन चोरून गेले. तेका लागून अश्यो ह्यो घटना घडच्यो न्हू म्हणून म्हाजो एक आमच्या डायनॅमीक CMाक एक रिक्वेस्ट आसा. जे आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान आयज डिवेलप जाता, खूब फास्ट डिवेलप जाता. तेका लागून म्हाका दिसता CCTV कॅमेरा हे आयज आमच्या CSR फंडांसून हे म्हाका दिसता घालपाची खूब गरज आसा. आनी जाता इतल्या बेगान ते आमच्या धारगळे ते पत्रादेवी तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटी एरिया तशेंच इंटरनल रोड जे आमच्या एअरपोर्टाक तशेंच ट्रेनींग कनेक्ट जाता त्या रोडांचेर हे एज फास्ट हे आमकां CCTV कॅमेरा गरज आसा. आनी ते मॉनिटरींग करपाक तेंच्यांनी आमच्या पेडण्या पुलीस स्टेशनार ते दवरचे. आनी एज फास्ट हे म्हाका दिसता CM हे करून आमचें काम दितले हो म्हाजो डिमांड आसा. एज फास्ट तेणी करचें हे म्हणून. तशेंच आमकां पुलीस बूथ हे आमकां कोलवाळे धारगळे ब्रिजाचेर एक आमकां पुलीस बूथ जावपाची गरज आसा. कित्याक जेन्ना पळय आमच्या पत्रादेवीसून येतात तेन्ना तांकां मदें खंयसर चॅकपोस्ट हे आसना मदें तांकां चॅकिंगेक लागून एक खंयसर तरी आमकां धारगळे कोलवाळे ब्रिजाचेर आमचे धारगळे हांगासर घालचे. एज फास्ट हे काम करून एज फास्ट आमचे दिवचे. तशेंच जे आयज आमच्या रिक्वेस्ट टू नोटिफाय तोरशे विलेज पंचायत विथीन ज्युडिशियस ऑफ पेडण्या पुलीस स्टेशन. कित्याक जे हांवें ऑलरेडी पयलीं सांगलेलें आसा आनी ते म्हाजें कामूय करून दिल्लें आसा CM सरान. कित्याक जे आमच्या उग्या मोपा गांवांचे हे तांकां खूब त्रास जाता ते मोपा वचपाक. तेका लागून ते ऑलरेडी आमकां पेडण्या दिल्ले आसा. फकत हे तोरशा गांव तो घालूंक नासलो. तेका लागून तोरशा गांव हो घालून आमकां दिवचो एज फास्ट. कित्याक तांकां मोपा वयतलो जाल्यार 19 किलोमिटर जाता. हे तांकां वेरी इजी जातलें कित्याक 9 किलोमिटर जातलें. तेका लागून एज फास्ट हे आमचें काम करून दिवचें. आनी तशेंच आयज आमकां पेडण्यान आमचे जे फायर स्टेशन आहा ते फायर स्टेशन आसा ते रॉंग जाग्यार आसा. कित्याक जे आमच्या मार्केटानूच आसा ते आनी थर्सडेचे आमकां जेन्ना बाजार आमचो हांगासर ब्रेस्ताचो भरता आमच्या मार्केटान पेडण्या तेन्ना आमकां त्रास जाता त्यो व्हेहिकल भायर काडपाक. तेका लागून हो खंयसर तरी गव्हर्मेंटान एज फास्ट आमकां पेडण्यानूच खंयसर तरी तो एक तालुक्याक लागून पेडण्यानूच आमकां तो हे दिवचो एज फास्ट फायर स्टेशन.
तशेंच हांव डिमांड नंबर 21 जे आयज आमची बऱ्यान बरी आयज आमच्या डायनॅमिक सीएमान ही कामां करून दिल्ली आसा. जे आमचो फ्लायओव्हर धारगळे आतां खूब वर्सां जाली आमचो हो डिमांड आसलो. जे आयज आमच्या धारगळे 2 खांब्या कडेन खूब एक्सिडंट जाताले, ताका लागून आयज आमचो हो डिमांड सक्सेस जाल्लो आसा. जे आयज आमकां 25 crores हो फ्लायओव्हर हांगासर आमकां पास जाल्लो आनी सीएमान एज फास्ट तेजे फावंडेशनाची डेटूय दिवची आनी तें फावंडेशन करून घेवचें एज फास्ट. तशेंच आमचो चांदेला आमकां ब्रिजाची एक तशीच खूब गरज आसलेली. जे आयज आमचो चांदेला कितली वर्सां जाली तो ब्रिज ओल्ड जाल्लो, आतां केन्नाय मोडोंक शकतालो. ते आमचे आयज एक्सपेंडिचराक ती फायल आसा ती मातशी फायल एज फास्ट ती करून दिवची. ती फायल ना म्हणल्यार 21 crores तो आमकां ब्रिज आयज आमकां दिल्लो आसा आनी खूब बरें दिसता जे सीएम हे खूब बरें कामां करता. तशेंच आमकां आयज ओवर ब्रिज नैबाग गांवांत 37 crores इट इज वर्क इन टेंडर. ताका लागून हे काम आमचे एज फास्ट करून दिवचे, कित्याक त्या स्पॉटार हांगासर एक्सिडंट जाता ते एक्सिडंट खूब कमी जातले. ताका लागून एज फास्ट हे काम करून दिवचे. तशेंच म्हजे डिमांड 42 स्पोर्ट्स ते आमचे सावय वाड्यार जे आयज इंडोर स्टेडियम आसा तो इंडोर स्टेडियमाचेर ऑलरेडी हांगासर ग्राउंड आसा तो पण ग्राउंड हांगासर ऑलरेडी स्पेक्शन करून गेल्लो लास्ट आमचो मिनिस्टर आसलो गोविंद गावडे तेन्ना. आनी आतांय बी भितर AC बी चलना, ताका लागून एज फास्ट ही कामां करून दिवची आनी आमकां तो ग्राउंड एक आमचो तो क्रिकेट आमच्या पेडण्यांक लागून म्युन्सिपाल्टीक तांकां एक तो दिवचो ग्राउंड म्हाका दिसता. आनी तशेंच म्हाका दिसता तेन्ना आमी हे केल्ले स्पेक्शन केल्ले तेन्ना एक पुलूय जावंक शकता हांगासर, तो एक पुलूय घालून आमकां दिवचो. बिकॉज सर 2 मिनटां. तशेंच आयज GCAचो जो आयज 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा तेतून GCAच्या हितून आयज आमच्या धारगळेक लागून एक ग्रावंडाक लागून 30,000 स्क्वेअर मिटर आयज आमकां गव्हर्मेंटान आमकां अवेलेबल करून दिवची ती, कित्याक ऑलरेडी ते GCAच्या हेजेर आसा ती गव्हर्मेंटाकूच आसा ती. ताका लागून 30,000 जागा दिवची आनी आमकां एक धारगळेक लागून एक तो ग्रावंड करून दिवचो. तशेंच आमकां स्मशान भुमी आमकां आमच्या धारगळेक लागून, कित्याक धारगळे खूब आमचे व्हडली धारगळी आसा ताका लागून धारगळेक लागून आमकां खऱ्यांनीच आमकां गरजेची आसा ही स्मशान भुमी आनी हो ग्रावंडूय बी. तशेंच डिमांड नंबर 90 स्पीकर सर आयज आमकां जे पेडण्यान आयज आमकां खूब प्रॉब्लम आसले जे उदकाचे. आयज उदकाचे आमकां खूब वर्सां आयज ना म्हटल्यार खूब वर्सां त्रास काडटाले लोक, ते आयज आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा आनी 20 MLD आयज आमकां बऱ्यान बरो प्लांट हांगासर घालून दिल्लो आसा आनी तेजे बी इनॉग्रेशन एज फास्ट सीएमान करचे आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व केला म्हणून हांव मनाक आजून आमच्या डायनॅमिक सीएमाक थँक्स म्हणटा. स्पीकर सर, आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स. पयल्या सुवातेचेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आदले मंत्री श्री गोविंदजी गावडे यांचे हांव आभार मानपाक सोदता स्पीकर सर, कित्याक तेंच्यांनी जे ग्राउंड्स आमकां रिनोवेट करून दिल्ले आसा केळबावाडा आनी चॅमेरान हो चोडण हे ग्राउंड्स रिनोवेट करपाक जे हेल्प केल्ले आसा त्या बद्दल आयज आमचे खुबशे स्पोर्ट्समॅनांचे उर्बा वाडलेली आसा. तसोच नार्वे हांगासरलो ग्राउंड हेजे टेंडर जाल्ले आसा. स्पीकर सर, सांगता आसतना GFDC 2 सेंटरां मयान स्टार्ट केल्ली आनी ती अजूनय चालू दवरलेली आसा, त्या बद्दल हांव सरकाराचे आभार मानपाक सोदता. थोडेशे कमतरता आसा, जे स्टाफ GFDC सेंटराचेर काम करतात तांकां तेंचे वेतन टायमली मेळना ते दिवचे अशें मागणी करता स्पीकर सर. आज GCAन 2,94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मावळिंगे हांगासर आमच्या मतदारसंघात जी इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचो म्हणून जी 2015 जागा घेतलेली त्या जागेचेर अजून पासून स्पीकर सर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचे म्हणून सरकाराचे कांयच प्रयत्न ना. हेजेर आज डिसिजन घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर. जो ग्राउंड सगळ्या गोष्टींनी सुविस्कर आसा, हाका फिजिबिलिटी रिपोर्ट एकदम बरो आसा, अशा जाग्याचेर हो ग्राउंड जावपाकूच जायो
अशी आमची स्ट्रॉंग डिमांड आहा स्पीकर सर. तशेंच आमच्या दिवचल तालुक्यांत जर पळयलो जाल्यार आमकां एकूय असो ग्रावंड ना ज्या जाग्याचेर आमचे प्लेयर्स प्रॅक्टीस करूं शकतले. पण तेच्या बरोबरच म्हणजे इंटरनॅशनल स्टेडियम जाता आसतना बाकी ह्या जाग्याचेर सुद्दां हे बारीक ग्रावंड डेव्हलप करप हे सुद्दां स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स ह्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता हांव की ह्या डिमांडाच्या थ्रू हे आमचे डिमांड फुलफील करचे. स्पीकर सर, आमच्या गोंयची संस्कृताय हेजे दायज जिवंत दवरपाचें काम आमचे आर्ट अँड कल्चर, त्याच बरोबर ताका हेल्प करपाक लागून इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी आमची ही दोनूय डिपार्टमेंटां संयुक्तपणे काम करता. हांव त्या दोनूय डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता. आज आमच्या गोंयांत जे कलाकार आहा त्यांचे मानधन व्यवस्थित मेळटा, तांकां खूश आसात ते. आनी गोंयचे जे सांस्कृतीक जे गोंयाचेर जे कार्यक्रम जातात, तियात्र जाता, नाटकां जाता, हांकां सुद्दां मानधन दिवपाक लागून ह्या कलाकारांक हे डिपार्टमेंट व्यवस्थितपणे काम करता. स्पीकर सर, आमच्या मय मतदारसंघात ब्रह्मेशानंद स्वामीजीच्या आशिर्वादान 2 फावटी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाले आणि हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावन आमच्या गोंयांतले आध्यात्मीक आमचे कल्चर जे आसा हे टिकोवन दवरपाक लागून आनी पुनर्जिवीत करपाक लागून स्वामीजीन प्रयत्न केले. हे दोनूय जे फेस्टिवल जाले हे प्रत्येकाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या कॉन्ट्रिब्युशनान जाले. हांव मागता स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन हे जे फेस्टिवल जावंक जाय हे गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट हेका मेळचो आनी दर वर्षी हे फेस्टिवल जावचे अशें हांव मागता स्पीकर सर. तशेंच जे आमच्या मतदारसंघात स्टेट फेस्टिवलां जाता, बोट्स स्पर्धा जाता विठ्ठलापूर ह्या जाग्याचेर आनी शिवजयंती करपाक दितात, हे जे इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी आनी आर्ट अँड कल्चर हे जे पुढाकार घेता तितून थोडीशी वाड करून म्हणजे जी आर्थीक हेल्प जावपाक जाय ते थोडेशे आनीक जावपाक जाय अशी मागणी करता स्पीकर सर. आमच्या सरकारान म्हणजे PWD डिपार्टमेंटान ज्यो बेजीक एम्युनिटीज आमकां दिल्ले आसा त्या बद्दल हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी मिनिस्टर सगळ्यांचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. ज्यो बेजीक एम्युनिटीज म्हणजे रोड आसतलेच, त्याच्या बरोबर उदकाच्यो लायणी आयज जुने जाल्ले लायणी आमचे काडले आनी दुसरे घातलेले आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर नवे रस्ते करपाक जाय ते करपाक लागून सरकारान हेल्प केल्ले आसा. ज्या जाग्याचेर स्मशानभूमी नासल्यो ह्या जाग्याचेर स्मशानभूमी बांदपाक लागून लँड ट्रान्सफर केली विथ द एक्सेस रोड्स. अशा खुबश्या जाग्याचेर नवे स्मशानभूमी दिवपाक लागून होम डिपार्टमेंटा कडसून ही जमीन आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या बद्दल त्यांचे आभार मानता स्पीकर सर. तशेंच आरोग्य मळाचेर जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चलता, ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक आमकां 24/7 डे केअर युनिट करतलो जाल्यार आमकां एक्सपान्शन करतलो जाल्यार ही जागा जी आसा ती आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या त्या बद्दल हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता, आभार मानता. स्पीकर सर, बेजीक एम्युनिटीज दिता आसतना जे ग्रावंडा संदर्भात जो डिमांड आसलो तो प्रत्येक गांवांत जशें स्मशानभूमी जाय तशेंच ग्रावंडूय जाय अशी आयज आमचे स्ट्रॉंग डिमांड आहा स्पीकर सर. आमचे डिमांड आसतले की बाकीच्यो पंचायती ज्यो आसा त्या क्षेत्रांत सुद्दां हे ग्रावंड जावचे. फॉर एक्झाम्पल कारापूर सरवण ह्या भागांत जे जमीन घेतलेली आसा ह्या जमनीन सुद्दां फायनल आमकां आतां स्वरूप मेळपाचें आसा आनी हेजेर सुद्दां ग्रावंड जावचो हांव अशें स्ट्रॉंग डिमांड करता स्पीकर सर. आज जे सहकार्य आमच्या सरकारान आमकां दिल्लें आसा हो मतदारसंघ डेव्हलप करपाक लागून ह्या सगळ्या सहकार्याच्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे बाकीचे सगळे मंत्री तशेंच सगळे आमचे अधिकारी हेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. थँक्यू स्पीकर सर. Krishna Salku. टू सपोर्ट द डिमांड्स. पुलिसाचेर उलयता आसतना क्लब करून उलयता स्पीकर सर. पुलिसाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी SIT फॉर्म जेन्ना केली आनी तातूंत भितरल्यान खुबशे आमकां डिटेक्शनूय जालें, खुबशे लोकांक तांचेर चार्जशीटूय जाली आनी जे लँड ग्रॅबर्स नाल्यार जे आमच्यो जमनी हडप करपाचें एक षडयंत्र मोठें चालू आशिल्लें ताचेर खंय तरी आळो पडलो. पुलिसांक आमी सदांच सोदता खंय तरी तांकां कसो दोश दिवचो नाल्यार रोखडेच तांकां एक बारीक खंय कितें फॉल्ट मेळ्ळो जाल्यार आमी रोखडेच तांच्या गळ्याक धरपाक पावतात.
पूण जेन्ना ते बरें काम करतात तेन्ना तांचेर थापूय तांकां दिवप ही म्हाका दिसता गरजेचें आसता आनी त्या खातीर पुलिसाचेर उलयता आसतना आज गोंयचे पुलीस म्हाका दिसता एक अत्यंत बरें काम आज करता. इवन तुमी क्रायम डिटेक्शन रेट पयली आज भारता भितर एक बऱ्या पैकी म्हणजे नंबर 1 अशी आज क्रायम डिटेक्शन रेट आज पुलिसांची आसा. आज फेटल एक्सिडंट्स 12% कमी जाल्या. आज रेप केसीचं डिटेक्शन जे आसा ते फास्ट जाता. हे कित्या खातीर जाता की आज पुलीस पर्सनल पसून पर्सनल इंट्रस्ट घेवन असल्या वुमनांचेर म्हणजे बायलांचेर जो अत्याचार जाता नाल्यार बायलांची जे छळ जाता ताका आपूण पर्सनली एक हे करून डिटेक्शन करपा खातीर मदत करतात. बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी आज फक्त एकूच म्हाका पुलिसांचे उलयता आसतना सांगन दिसता फेटल एक्सिडेंट कमी जाली, क्रायम डिटेक्शन बरी जाली, पूण खंय तरी सायबर क्रायम मातसो वाडत गेला ताजेर इल्लो भर दिवचो. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की आज नवी टॅक्नॉलॉजी आयला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला, मोठ्यो मोठ्यो साधन सुविधा आज आमचे कडेन आसा. तेन्ना हो पुलीस फोर्स जो गोवा पुलीस फोर्स आसा तो मॉडर्नायज करपाची गरज आसा. तांकां नवी नवी गॅजेट्स दिवपाची गरज आसा जाणे करून क्रायम डिटेक्शन बरें जावंक आनी बरें जावंक शकता. आज PCR आमच्यो बरें काम करता. आज PCRाचेर उलयता आसतना तांकां आनी चड व्हेकल्स PCR व्हेकल्स दिवपाक जाय जाणे करून कॉलार जे आमी सदांच कॉल मारतात ते बेगीन कॉल एटेंड जावचो हातून फायदो जातलो. आनी मुद्दम सांगन दिसता की पयलो एका टायमार जो कॉल आसतालो 20 मिनटां लागताली ते आज 11 मिनटांचेर येवन पावला. म्हणजे दीस इज सो फास्ट. पुलीस आर एक्टिंग सो फास्ट. त्या खातीर पुलिसांचें हांव अभिनंदन करता. आनी लास्ट हातूनच सप्ताकूच आमी पळयलें की एक सुंदर तांणी प्रयोजन केलें. सगळे SP पसून थंय पाविल्ले बाकीचे DYSP आशिल्ले बाकीचे सगळे जो बरें काम पुलिसांनी केलें तांचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. IRB जे आमचे आसा तांकां खंय तरी गोवा पुलीस भितर मर्ज करपाची गरज आसा. IRBक आज सद्या कांय फिक्स ड्युटी ना, तांकां कांयच काम ना. आज आमी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणटा, आमच्या वास्को भितर शॉर्टेज आसा पुलिसांची. आनी हे खंय तरी आमचे फक्त लॉ अँड ऑर्डरा खातीर खंय तरी आमी तांकां बांदून दवरिल्ले आसा. तर तांचे विलिंगनेस आसा जाल्यार हे IRB गोवा पुलिसा भितर मर्ज करचे जाणे करून हो जो आमकां शॉर्टेज जाता तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ कॅन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. होमगार्ड्साक एक बेस कॅम्प हांव डिमांड करता की वास्को भितर जावची आनी ते एक जावचें. स्पीकर सर, फायनान्साचें उलयता आसतना आज सिवरेज डिपार्टमेंटाचे जाल्यार सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे जे एम्प्लॉईज आसा वर्क चार्ज बेजाचेर तांकां अजून पर्यंत 7th पे लागूना. जे रेग्युलर एम्प्लॉईज आसा तांकां सगळ्यांक 7th पे लागिल्ली आसा. पूण वर्क चार्जाचेर बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी म्हणजे रोड्स आसूं नाल्यार WRD आसूं इलेक्ट्रिसिटी आसूं वर्क चार्जाचेर आसा तांकां सगळ्यांक खंय तरी 7th पे लागिल्लो आसा. पूण ह्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक म्हणजे अजून पर्यंत 6 आनी हे सगळे टॅक्निकल पोस्ट आसा. कोण इंजिनियर आसा, कोण सुपरवायझर आसा, मोठे पोस्ट आसा आनी तांकां खंय तरी ह्या हातूनसून पयस दवरला. सो तो 7th पे तांकां इमिडिएटली लावचो अशें हांव मागता. फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज तांकां रिस्क अलावन्स दिवपाची गरज आसा. हे रिस्क अलावन्स सेंटराकसून रूल पास जावन सगळ्या जे सेंट्रल एजन्सी आसा म्हणजे MPT आसूं गोवा शिपयार्ड आसूं तांकां सगळ्यांक मेळटा. पूण आमचे गोंयकारा भितर अजून पर्यंत ते इम्प्लिमेंट जावना. हे आमचे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसेस जे लोक काम करतात ते खूब रिस्कान काम करतात. खूब हे जाता. म्हाका म्हजीच एक स्टोरी आसा पूण ती हांव सांगना कित्याक वेळ जातलो म्हणून. पूण इतले बरें काम आसा ते करता तेन्ना ताका रिस्क अलावन्स बेगींतल्या बेगीन लागू करचें अशें हांव मानता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना आमचे रवींद्र भवन वास्को जो आमचो अध्यक्ष जयंत जाधव आसा एक बरें काम करता. नंबर 1 पसून म्हणल्यार कांयच हांव फटींग करचो ना. इतलें सुंदर काम आसा ते वास्को भितर करता. बरे बरे प्रोग्राम्स हाडटा. पूण तांकां आनी इल्लो फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाचो गरज आसा. तांकां आनी इल्लें फंड एलोकेशन करपाचें गरज आसा. तांचो स्टाफ तांचे कडेन ना. म्हणजे सावंड ऑपरेटर आनी लायट ऑपरेटर हे दोनूय स्टाफ जे मेन इम्पॉर्टंट आसा तांचे ते स्टाफ ना आनी तांकां खंय तरी BLO ड्युटीचेर घालता. सो देर इज अ व्हेरी शॉर्टेज ऑफ दीस टू एटलीस्ट दीस 2 पीपल आनी तांकां फंड एलोकेट करचो असो मागता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हजो एक व्हेरी स्ट्रॉंग डिमांड आसा की आमची चवथ आतां थोड्याच दिसांनी आमची चवथ आसा. हाका राज्य महोत्सव म्हणून डिक्लेअर करचो. ही चवथ कित्याक हांव मागता स्पीकर सर की ही एकूच सण आमचो असो आसा जंय सगळ्यो फॅमिलीज एकठांय येता. एक चवथ जातकूच आमी दुसरी चवथ केन्ना येतली ह्या आशेन आमी रावतात आनी ह्या हातून म्हणजे सगळे आमचे कुटुंब एकठांय येता. दीस इज वन ऑफ द म्हणजे सार्वजनीक गणेश उत्सव तर जाताच पूण गोंयाची खासियत कितें आसा की गणेश चतुर्थी ही घराघरांनी जाता. घराघरांनी आमी गणेश चतुर्थी मनयतात आनी तेन्ना
गोंयचे न्ही आमच्या देशातले न्ही जाल्यार भायले बसून लोक येवन ती गणेश चतुर्थी आमी मनयता आनी हातूंत भितर टोटल इन्वॉल्वमेंट आसा. आज माशेला सारक्या भागांत इतले मोठे देखावे जाता तांकां खंय तरी अंडर टुरिजम वी कॅन गेट देम टुगेदर, तांकां अनुदान दिवन तांकां सपोर्ट दिवन आनी मोठ्या प्रमाणार ते करूंक जाता. आज स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी प्रमोट करता, ते स्पिरिच्युअल टुरिजमा अंडरूच आमी हो एक हें करपाक शकता. आज म्हणजे गणेश चतुर्थी ही येदी मोठी जावन पडल्या आज गोंयकारां खातीर तरी. आनी जेन्ना आमी घरांनी जर येता आमी माटोली लायता कितें म्हणजे जी झाडां नाल्यार फळां आमी केन्ना लायफान केन्ना यूज करना, त्या फळां आनी झाडां ह्या टायमार इतलो बिझनेस जाता की लोक ताजेरूच आपलें पोट भरपाचें हें करता. आनी एकंदरीत पळोवपाक गेलें जाल्यार त्या गणेश चतुर्थीन आज आमचे मुर्तीकार आसूं, कलाकार आसूं, भजनी मंडळ आसूं, फुगडीकार आसूं, ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा. आमचे भितर हांगाच आमचो कलाकार आसा म्हणजे आमचो आमदार प्रेमेन शेट हो स्वता आपूण मुर्त्यो करता, चिकट मातीची मुर्ती करता तो आनी सगळे म्हणजे 1 म्हयनो 2 म्हयने भर तो तातूंतच आसता. सो इतले सगळे आसतना गोंयांत इतले मोग आसतना गणपती बाप्पाचो मोग तर सगळ्यांकूच आसा, पूण इतले सगळे आसतना आमी ताका राज्य महोत्सवाचो दर्जो कित्याक दिवचो न्ही, हातून कांयच कारण ना. ते दिले जाल्यार म्हाका दिसता आनी क्लब विथ टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक एकठांय हाडून एक बऱ्या प्रकारचें वातावरण आमी करूंक शकता, तांकां बरो सपोर्ट मेळूंक शकता. त्या खातीर हांव मागता आनी 1 मिनीट उलयता स्पिकर सर आनी चड उलयना. आनी एक वॉटरच्या उलयता आसतना उदक हांवें 0 वराक काडला. वास्को भितर थोडी वॉटर शॉर्टेज आसा ती ह्या दिसांनी स्ट्रीमलायन जाल्या. म्हाका खबर ना एसेंब्ली आसा जाल्यार स्ट्रीमलायन जाल्या म्हणून अशें जालां काय कितें म्हाका खबर ना, पूण ती जावची. स्पोर्ट्साचेर उलयता आसतना जो तिलक मैदान वास्कोचो आसा तो टोटल आमी जे वॉकिंग करता लोक तांकां ओपन करचो अशी म्हजी मागणी आसा. जाल्यार स्पोर्ट्सा खातीर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर हांगा फुडें बशिल्ले आसा आदले, जाणी आमकां तो ओपन करून दिलो आनी ह्या सोशल क्लब्स बी थंय आज खेळटा तांचे खातीर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें तेन्ना एक हें घेवन आमकां तो दिलो. सो तो तिलक मैदान सगळ्या लोकां खातीर ओपन करचो बिकॉज इट इज अ वेस्ट नाल्यार एक टुर्नामेंट केन्ना तरी जाता आनी आमकां गोंयकारांक सपोज गोंयकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो तो यूज करपाक मेळना जाल्यार ताजो फायदो म्हाका दिसता कांयच ना. इतलेंच सांगता, देव बरें करूं. राजेश वडले सर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें कॉंग्रेच्युलेशन करता कारण मुख्यमंत्र्यान म्हाज्या मतदारसंघान भरपूर बरें काम करून म्हाका दिल्लें आसा. स्पीकर सर, टोटल डिमांड आहा 25. हांव उलोवंक दिता फक्त 5 मिनटां. आतां खंयच्या डिमांडाचेर उलोवपाचो तेंय कळना, पूण हांव एक 5 डिमांड बेश्टे घेता बारीकशे, म्हाका 1 मिनीट तरी उलोवपाक दिवचे. स्पीकर सर, पयलो डिमांड नंबर 17, 21, 26, 42, 43. स्पीकर सर, पयलो जेन्ना पळय हांव उलयता तेन्ना पुलिशेचेर येता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत पुलीस जे पळय आसा जे DGP म्हण IGP बाकीचे सगळे आमचे PI DSP SP हे बऱ्या पद्दतीन काम करता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याच्या अंडर येता ते पूण एक बऱ्या पद्दतीचें काम करता. लास्ट टायम सुद्दां आमच्या ओल्ड गोवान एक इन्सिडन्स घडलेलो, इमिडिएटली म्हणजे तेणी फटाफट तेजो चडा लावन तांकां बरें काम करून तेंच्यांनी दाखयलें. तेज्या बद्दल आमच्या सगळ्यांचे पुलिशेचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, आमच्या ओल्ड गोवान तुमी जाणा आमची ओल्ड गोवान चर्च आसा, ज्या चर्चीन जवळ दिसाक 15-20 हजार लोक टुरिस्ट येता जे थंयसर दर्शन आमच्या गोंयचे साहेबाचे घेवपाक येता. स्पीकर सर, आमचे पुलीस स्टेशन लास्ट टायम आमी फावंडेशन घातलां. मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करता कारण मुख्यमंत्र्यान आमकां लास्ट टायम फावंडेशन घातलें आनी पयरूच आमचें एक्सपोजिशन जेन्ना पळय काबार जालें तेन्ना आमी पुलीस स्टेशन आमी दुसरे कडेन शिफ्ट करून आतां बांदपाच्या तयारीन आसा. पूण मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन तेजें काम स्टार्ट करचें इतलेंच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट आहा CMा कडेन. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या ओल्ड गोवान इतले ट्युरिस्ट येता, प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, आमचे कडेन पुलीस कमी आसा. जवळ 50 स्टाफ आमचे कडेन शॉर्टेज आहा. जवळ आमकां ना म्हणल्यार आनी 10 PSI जाय आसता आनी जवळ 40 पुलीस कॉन्स्टेबल जाय आसता, PC जाय आसता. स्पीकर सर, हे कमी आसलेल्या कारणान आमकां खुबसो म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम जाता. कारण आतां म्हाजो मित्र बाब कलीग दाजीन सुद्दां म्हटलेलें IRBन सुद्दां जरी आसा जे मर्ज जर करीत जाल्यार आमकां खुबसो फायदो जातलो. ते PC म्हणून तरी एटलीस्ट आमकां तरी PSI कोण तरी आमकां मेळटले. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचे कडेन रॉबोट एकूच रॉबोट आसा आनी आमकां अत्यंत गरज आहा की 2 तरी आनी एक 2 रॉबोट आमकां जाय. कारण जेणे करून खंय जरी कितें तरी कारण पुलीस स्टेशनाक आमची व्हडली एरिया लागता. सांताक्रूजच्या पोतान चोडणा म्हाजो मित्र बाब प्रेमीन शेटाचे त्या सायडीच्यान सुद्दां आमकां लागता आनी 3-3
चार फेरी क्रॉस करचे पडटा मग खूप सारखे रिबांदर म्हूण सगळ्याक तेन्ना आमकां भयंकर हेजो खूप त्रास जाता स्पीकर सर आतां हांव फायर आनी एमर्जन्सीचेर उलयतां स्पीकर सर डिमांड नंबर 26 स्पीकर सर आमचो नितीन रायकर जो डायरेक्टर आहा हो एक खरोखरच एक बरो व्यक्ती आसा आनी बरें काम करता त्या डिपार्टमेंटान फायर आनी एमर्जन्सी सर्विसान खूब बरें त्याच बरोबर जो तेजो पळय स्टाफ आसा कारण हांव तो लास्ट टायमाचेर आमचे चर्चीचेर सेव्ह पेद्रू चर्चीचेर एक ल्हानशें झाड पडलें फोन मारतात धडाधड नितीन साहेबान ती गाडी धाडून आणि ते आमकां ते झाड काडून आमकां क्लियरन्स करून दिलें तेज्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करता त्याच बरोबर बाकीचे पयर आमचे दिवाळेन येदे व्हडले झाड आंबो पडून घर सुद्दां एक मोडलें पण जेन्ना जेन्ना आमी रायकर सरा रातचे 12-1 सुद्दां जेन्ना आमी फोन करता नितीन साहेबाक तेन्ना तो इमिडिएटली आमचो फोन घेवन आपल्या ऑफिसरांक सांगता कारण एक एकदां ऑफिसर जुप करून फोन उखलना पण आमच्या ओल्ड गोवाचे आतां घेता ना न्हू पण तेन्ना आमी जेन्ना आमी रायकर साहेबाक सांगता तेन्ना तो आमचें काम करता स्पीकर सर हांव आतां डिमांड नंबर 43 चेर येता आर्ट एंड कल्चर स्पीकर सर अत्यंत गरजेचें म्हणजे आमकां एक पयर सीएमान सुद्दां येवन पळयलां आमकां रवींद्र भवन हे सारके गरजेचे म्हणजे सारके गरजेचे जावं व्हडलें ना जाल्यार एटलिस्ट धाकटें कोणी म्हणटलो तुमकां रवींद्र भवन मार्शलान आसा जावं पणजेन आसा जावं आनी खंय आसा आमकां तें नाका आमची कुमारजुवा मतदारसंघ हो कलाकाराची खाण आसा तुम्ही पळयलें आसतलें वयता थंय पळयलें आत्तां दाजी बमन म्हटलें आमच्या माशेलांतल्यान नांव घेतलें म्हाका दिसता कुमारजुवेचे गणपती जी आमी चित्रां दाखयता 21 दीस बरे पद्दतीन करून आमचे भुरगे ते आमच्या कुमारजुवान सुद्दां नंबर 1 आसा मुद्दम तुम्ही येवन पळया ह्या पटी कारण सगळे आख्खे गोंयभरचे आनी भायले लोक सगळे येवन मुद्दम जावन थंय पळयता कारण इतले सुंदर चित्रां करता इतले तेंचे बरें आसता की तांकां फर्स्ट प्रायज मेळटा इतले बरें आसता चलपाक जागो आसना जे रोड इतले आसा चलपाक जागो आसना स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचे आतां पयलीं येता ह्या 16 तारखेर बनेरा स्पीकर सर आर्ट एंड कल्चरान खंय तरी बनेरा येता आनी आमचे 16 तारीख येता आनी 23 तारीख येता व्हडले बनेरा 16 तारीख आमची धाकटी बनेरा म्हणा तांकां आर्ट एंड कल्चरान लास्ट टायम इवन गोविंद गावडे सर सुद्दां मंत्री आसलेलो तेणी आमकां हेल्प केल्लो आसा ह्या फावटी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता कारण तेणी आमकां एक बरो म्हणजे बरेशें तेणी एक बरो हेल्प करचो जेणे करून इतलो खर्च पळय येता एटलिस्ट तेंचो थोडे तरी मातशें कितें तरी कमी जातलें स्पीकर सर त्याच बरोबर आमचो सांगोडे तापयर आनी टुरिजम मिनिस्टराकय सांगलें आसा टुरिजम मिनिस्टरूय येता आनी आमचो पयलीं मंत्री आसलेलो म्हजो मित्र बाब गोविंद सरय थंय येतालो ताकाय खबर आसा कशी गर्दी पडटा आनी कितें जाता आमची पयलीं सांगोड म्हणून आसा पळय तो 5 दिसांचो तो आमचो गोळवाड्यार हांगा येयल्लो आसा गोळवाड्यार जो मांडवी रिवराक ताकाय बरो खर्च ते 3 वर्सांनी येता आनी एवरी सांगोड जो आतां ह्या फाटी आमचो 2 तारीख सप्टेंबराचेर येता जो 7 दिसांचो जो देवीचो तोय आमचो सांगोड म्हणजे इतले भुरगे उमेदीन काम करतात बरी कला दाखयता व्हड्यांनी व्हरता प्रत्येक व्हड्याक कमीत कमी तांकां एक जर आपल्यो कला दाखयतलो जाल्यार 80 ते 1 लाख रुपया खर्च येता स्पीकर सर 2 मिनटां दी 2 मिनटांनी काबार करता स्पीकर सर इतलो खर्च येता जाणा तांकां की हे जे बारीक पळय कितें दिता तितून ते जायना म्हणून म्हाज्या म्हणजे मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट आहा की तेणी खंयच्याय परिस्थितीन ह्या फाटी तो एक अमावंट एक व्हडलो वाडोवन दिवचो टुरिजमूय मदत करतले तुमी मदत करा जेणे करून तेंची सगळी कामां वेवस्थीत जातली त्याच बरोबर आमचे जे पळय कितें आसा तांकां कॉन्ट्रिब्युशन ते आमी करतात स्पीकर सर आतां हांव येता डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्साचेर स्पीकर सर हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी आमचो एक्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडेचे सराचें आनी तेणी सुद्दां जो म्हाजो कुमारजुवा ग्रावंड करपाक लागून आमी सातत्यान ते फॉलोअप करीत आसलेले आनी खंय ना जाल्यार खंय तरी गेल्ल्या म्हयन्यान आमी तेजें फावंडेशन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते घातलें पण आतां काम तेजें सुरू जावपाचें अत्यंत गरजेचें आसा कारण आमी फावंडेशन घालून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता म्हणजे 10 दीस तरी जावन गेले पण तें काम कितले फास्ट जावपाक जाय हे मुख्यमंत्र्यान मातशी दखल घेवची जेणे करून तेणी पयलीं ते आमचो एक नितीन नेवरेकर म्हणून साहेब आसा तेकाय तेणी सांगलेलें आसा की आमकां येणारो हो जो ऑगस्ट आहा थंय ते इनॉग्रेशन करपाक मेळपाक जाय ह्या खातीर ते जितले पळय जाता तितले तेणी बेगीन हें काम करचें स्पीकर सर तशेंच आमचें एक दिवाडे ग्रावंड आसा जवळ 4 फाटी तेजी म्हणजे टेंडरां काडली स्पीकर सर दिवाडे कशें जाता आमची फेरी लागता ह्या कारणाक लागून कोण तरी ते टेंडर घेवपाक पळयना 4 टेंडरां जालीं स्पीकर सर हांव आमच्या रिवर नॅव्हिगेशन मंत्री स्पीकर काबार करता स्पीकर सर आमचो रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ हांगा फळदेसाय हांगा आसा कारण जेन्ना तांकां कितें व्हरपाक जाय
म्हणजे ओल्ड गोवाच्यान दिवाडे वचोंक जाय जाल्यार ताका कितें मदत जर करीत जाल्यार ते टेंडर घेता अदरवायज ते टेंडर कित्याक लागून घेना थंयसर व्हडली डिफिकल्टी जाता फेरी बोटीची म्हण ते टेंडर 4 फाटी काडून सुद्दां ते टेंडर जालना स्पीकर सर लास्ट येता हांव लास्ट सर स्पीकर सर एकूच मिनीट काबार करता स्पीकर सर हांव PWDचेर येता आतां आमकां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा मुख्यमंत्र्यान आमच्या मतदारसंघात भरपूर काम केल्लें आसा इवन आमचो जेन्ना एक्सपोजिशन आसलेलें गोंयचे सायबाचें जे 45 डेज तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जवळ 400 कोटी मोडून आमचे रोड सारके भरपूर चकचकीत केल्ल्या स्पीकर सर कशें जाता आतां आमच्या फक्त ओल्ड गोवा पुरती जाल्या बरें तेंच्यांनी एक सगळ्या लोकांनी आख्या वर्ल्डाच्या लोकांनी गोंयच्या लोकांनी बरें एप्रिशिएट केल्लें आसा बरें काम करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान दाखयलें आसा त्याच बरोबर खंयचे गांवचे 7 पंचायती आसा स्पीकर सर 7 पंचायतींनी जे थोडे रोड पळय आसा लास्ट टायम आमी केबलाक लागून ते रोड फोडल्या जे आतां गणेश फेस्टिवल आहा त्याच बरोबर आमचे बोनेरा त्यान पयलीं PWDन जर हेजेर लक्ष घालून जर आमचे सगळे करतलो म्हणजे रोड जर सगळे ऑटोमेटिक जर केले जाल्यार वत येयल्या उपरांत जाल्यार आमचें खूब बरें जातलें कारण आमचो PC जो आसा आमचो पार्सेकर साहेब तोय आमचो कुमारजुंयेचो ताका त्या सांगडाचो बी ताका खूब अनुभव आसा स्पीकर सर त्याच बरोबर हांव उदकाचेर येता काबार जाय स्पीकर सर उदकाचेर येता जेन्ना आमच्या मतदारसंघात लास्ट टायम सुद्दां न्यूज येयल्लो पेपरार येयल्ले स्पीकर सर आमचे कडेन टँक खूब बांदलेले आसा पण उदकाची आमकां शॉर्टेज आहा हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक ब्लेम करना कारण गव्हर्मेंट भरपूर काम करता आयज येयल्ल्या दिसाक कन्स्ट्रक्शन वाडटा लोकवस्ती वाडटा ताका लागून उदक खंय ना जाल्यार खंय तरी कमी जाता स्पीकर सर म्हजो एक सारको मनांतल्यान हंबल रिक्वेस्ट आहा की हेजेर PWDन हेजेर लक्ष घालूंक जाय की आमकां जे पळय उदक जाय आमचे कडेन टँक आसा ते उदकाचो अरेंजमेंट करो कारण मिलरॉक कदंबा म्हणून जे आसा ते आयज पर्यंत हांव आमदार जाल्यार तेच्या पयलीं हांव बडबडटालो आमदार जावन 3 वर्सां क्रॉस जाली तरी हांव हेच उलयतां कारण थंय येदी व्हडली टँक बांदून दवरलेली आसा पण स्पीकर तितून उदक पडना कित्याक लागून हेजेर मातशें आमच्या PCनूय आनी मुख्यमंत्र्यान मातशें एक बसोन मिटींग घेवन हें करून आमकां दिवचें दिवाळे आमचें उदक आसना सर अशे आमचे खुबशे प्रॉब्लेम आसा पण तुमी तांकां ऑपोजिशनाक देड वर उलोवंक दिता आनी आमी तोंड दाखोवन ओग्गी बसचे पडटा स्पीकर सर तरी तुजो धन्यवाद equal to both sides. तरी सुद्दां लोकांचे इश्यू आमी घेवंकूच जाय न्हू नाल्यार प्रॉब्लेम जाता थँक्यू स्पीकर सर सर सभागृहान माडिल्ल्या मागण्याक तेंको दिता आसतनाच कपात प्रस्तावाक हांव विरोध करून 2 डिमांड 42 आणि 43 चेर एक बरोबरच उलयता जी दोन्ही खाती एक 1.5 महिने पयलू म्हजे कडेन आशिल्ले आज दैव सुयोगान ही खाती सुद्दां जी आसात पळय न्ही ती आदरणीय मंत्र्याचे बरोबरूच गोंयच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर कडेन आसा म्हाका 2-3 गोष्टी ह्या खात्या संदर्भात मांडपाक जाय एक म्हणल्यारूच गेली 3.5 वर्सां जाली आमची कला अकादमी जी आसा ते कला अकादमीचेर एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड किंवा जनरल काउन्सिल अजून पर्यंत अपॉइंट केल्ले ना आणि त्याच बरोबर राजीव गांधी कला मंदिर हेजेर काउन्सिल अजून अपॉइंट केल्ले ना म्हाका खबर ना हे काउन्सिल अपॉइंटमेंटा खातीर त्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर 3 फावटी तरी ही फायल आमी मूव केली पण बरेचशे जाणांक खबर आसा की तूं स्वता पयलू गोंयच्यो कला आनी संस्कृतीक किंवा खेळा मंत्री आसतना हे कित्याक जावपाक शकना पण लेट मी क्लियर टुडे ऑन दीस फ्लोर ऑफ द हाऊस that power doesn't belongs to a minister but that power belongs to the honorable chief minister and today both the portfolio जे ही पावर जी आसा ती गोयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आणि ही खाती जी आसात ती मुख्यमंत्र्या कडेन आसा म्हणून हांव अर्ज करतलो ह्या हाऊसांतल्यान आदरणीय गोयच्या मुख्यमंत्र्याक की जाता तितले बेगीन कला अकादमीचे एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड मेंबर किंवा जनरल काउन्सिल आणि राजीव गांधी कला मंदिराचेर काउन्सिल अपॉइंट करचे जेणे करून कलाकारांचो जो हक्क जो आसा जो कलाकारांचे विषय जे एक्सपर्ट जे आसात ते तांकां मांडून ही कला अकादमी आणि राजीव गांधी कला मंदिराचे विषय जे आसात ते रिझॉल्व करपा खातीर मदत जातली दुसरे हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना असोच तरेचो विशय जो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आसात ती काउन्सिलूय जवळ जवळ 1 वर्स पयलू ताजी एक्सपायरी जाल्ली आसा आणि अशेच गोष्टी कडेन फायल मूव जाल्ली आसा पूण ते अजून पर्यंत काउन्सिल ताजें अपॉइंटमेंट जायना हांव म्हणटलो हांव अर्ज करतलो की कोणायकूय अपॉइंटमेंट करात
परंतु ते काउन्सिलाचेर चेअरमॅन किंवा बॉडी येवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. कारण ही फुटबॉल जर डेव्हलप जर जातलो जाल्यार ज्यो काही गोष्टी करप आणि भुरग्यांक ट्रेन करप, तांकां काउन्सिलिंग करून तांकां नर्चर करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान लक्षांत घेवन जाता तितले बेगीन हे काउन्सिल फॉर्म करचें अशी ह्या सभागृहांतल्यान हांव मागणी करता. स्पीकर सर, हांव तिसरो डिमांडाचेर उलयतलो. डिमांड नंबर 18 जेल्स. व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू हांव ह्या सभागृहा मुखार हायलायट करता. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रुअल माइंडेड क्रिमिनल्स जे खुनी आसात, डकैती आसात. हांव तांचे विशयी कांय उलोवपाना. कारण हांव जवळ जवळ 62 दीस कादयेन रावन येणारो मनीस आणि एक एक दीस, एक एक सेकंद, एक एक मिनीट, एक एक वर कशें वता हे हांवें सामकें लागींच्यान पळयलेलें आसा. आणि अशेच तरेचे एक रिसंटली एक्झाम्पल आय वूड लायक टू हायलायट बिफोर द जेल ऑफिसर किंवा द होम डिपार्टमेंट की एक चेक बाउन्साचें प्रकरण आशिल्लें. खरें म्हळ्यार चेक बाउन्साक त्यांनी ऑलरेडी चेक क्लियर केल्ले आशिल्ले आणि बाय मिसकम्युनिकेशनान पुलीस डिपार्टमेंटाक त्यांनी पैसे भरुना म्हणून ताका अरेस्ट केलो. घरांची सगळी अचंबीत जाली. तांणी परत ताका बेल घेवपा खातीर कोर्टान वयचें पडलो. पूण बेल घेता आसतना बाबा आपण पैसे भरल्यात, पूण हे पैसे भरीसर ऑर्डर पास करीसर सांजेची 5:30-6 वरां जातात. तदनंतर ती ऑर्डर घेऊन फोंडेच्यान कोलवाळे जेलान पावप म्हणजे 6 वरां जावन वतात. आणि जेलीन भितर एक कायदो आसा. 6 पयलू आमी प्रिजनर्स जे आसात ते रिलीज करपाक शकता. म्हणजे हावसात अर्ज आसा. क्रायमाचें स्वरूप पळोवचें. कारण एक बापूय किंवा एक घरांतलो एक मनीस कादयेन वता तेचेर विपरीत परिणाम त्या भुरग्याचेर जाता. आणि म्हणूनच हो टायम जो आसा 6 वरां पर्यंत प्रिजनराक रिलीज करपाचे आफ्टर डुईंग द ऑल फॉर्मॅलिटीज तो वाडयचो. कारण प्रिजनर जे आसात पयली जेल जे आहात ते 24/7 चलता. आणि म्हणूनच म्हजी मागणी आसा अशे तरेचे बारीक स्वरूपाचे जे क्रायम जे आसात तातूंत हे सगळे इन्क्लुजन करून तांकां इमिडिएटली तांकां रिलीज करचे हे म्हजे मागणी आसा. आणि ह्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आज लक्षांत घेवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा. थंय गेले नंतर स्पीकर सर की जो जेलमेट्स असतात किंवा जेल अधिकारी जे असतात हे जेल अधिकारी मान सन्मान सुद्धा त्यांच्या कुटुंबाक दिनात. ही खरी शोकांतिका जावन आसा. आणि शोकांतिका इतलेच म्हणटा जसे ते जेल ऑफिसर असतात तशी तांकांय फॅमिली आसा, तसे प्रिजनराकूय फॅमिली आसा. प्रिजनर एखादे क्रायम करपाक शकता पूण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो एका प्रिजनराचेर त्यांच्या कुटुंबाचेर राग काडप हे बरोबर न्ही. प्रिजनराक काडून इतलेच खातीर घालतात की तो सुदारचो, ताच्या वागण्या भितर ताचो ते माइंडसेट जो आसा तो बदलचो. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसात. बिकॉज लेट मी टॉक टुडे. तिसरी गोष्ट हांव PWDचेर उलयतलो. PWDचेर म्हजो एकूच मागणी आसा. खरें म्हणल्यार PWD एटलीस्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरीबडी इज हेल्पिंग मी एंड दे आर डुईंग द वंडरफुल वर्क. आय एप्रिशिएट. परंतु म्हजो एक गेली 6-7 वर्सां जाली एक रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट जो रस्तो जायना म्हणून आज 3 तरी जीव म्हाका गमयचे पडले लोकांचे. ते म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इन विलेज पंचायत अडकोण भोमा तळे रोड हो जावपाक जाय. भाटकाराचो विशय आसा. हांव मागतलो की लँड एक्विशन जर करपाक जर जाय तर लँड एक्विशनाचे प्रोसिजर फटाफट करून पूण ते लँड एक्विशनाक न रावता ह्या रोड जो आसा तो टेंडर जाल्ले आसात, एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर फायल आसात. ह्यो सगळ्यो ते सब्जेक्ट टू द लँड एक्विशन हो रिमार्क घालून तो इमिडिएटली वर्क ऑर्डर इश्यू करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कारण काम करून घेवचे आणि त्या लोकांक थोडोसो आधार दिवचो ही म्हजी मागणी आसा. हांव ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतनाच एवरीबडी सपोर्टिंग मी. पण म्हजे एक गांजा जो प्लांट जो जाल्लो आसा तातूंत भितर प्रियॉन, त्याच बरोबर म्हणजे मार्शल, बितकी, कुंभारजुआ, त्याच प्रमाणे सांतिस्ते अशी एक वॉटर दिवपाचो एक सरकाराचो प्रयत्न आसा. तो इनिशिएटीव्ह आमी घेतिल्लो आशिल्लो.
पूण ह्या सुद्धा लायन चेंजिंग करपा खातीर एक टेंडर जाल्लें आसा ऑलरेडी टेंडर एक्सपेंडिचर सँक्शन कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर दिल्ली आसा पूण म्हजी मागणी आसा की ह्या डिपार्टमेंटान ती डायो जो आसा तो 100 mm डायाच्या जाग्याचेर तो एक 250 mm डाया करून मुखावेले 50 वर्सांचो हो जो विषय जो आसा आणि एकंदरीत वॉटर जे आमकां प्रेमा मतदारसंघान येतलें ताजी व्यवस्थित रित्या तो एस्टिमेट रिवायज करून परत ते काम हातान घेवचें अशें म्हजी मागणी आसा त्याच प्रमाणे ऑलरेडी डिमांड नंबर हांव 26 उलयत आसतना फायर फायटिंग स्टाफ रियली आय हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट आणि त्यांची हांव शाबासकी तांकां दिवपाकूच जाय कारण म्हज्या दोळ्याच्या मुखार म्हज्या मतदारसंघान काही इन्सिडंट जाल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर हे फायर फायटर जे आसात ते जिवाची बाजी लावन आज सगळेच काही गोष्टी नियंत्रणात हाडपा खातीर काम करतात म्हणून आमची इश्ट दाजीबाब साळकार हाणें उचलून धरिल्लो मागणी रिस्क अँड हार्डशिप अलावन्स हो ताबडतोब लागू करचो कारण त्यांच्या कुटुंबाक आणि तांकां एक थोडीशी मोरल त्यांचो बूस्ट जावचो ही म्हजी आज मागणी आसा त्याच बरोबर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट मातसो परत वयर वता ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन थोडोसो म्हज्या मतदारसंघान शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा आणि थोडोसो ह्या स्टाफाचो इरोगन्स आहा तांकां थोडेशे जाग्यार वटणीर हाडप हे तितलेच महत्वाचे आसा तांकां समज घालपाची गरज आसा यू आर अ पब्लीक सर्वंट आणि पब्लीक सर्वंटाक तुम्ही पब्लिकाचो जो टॅक्स पेयर जो आसा तो आज त्याच्या आधाराचेर तुमकां पयशे मेळटात हे तितलेच गरजेचे आसा आणि PWD सोसायटीच्या अंडर जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसात किंवा तांकां सोसायटी खालीच घेतिल्ले आसात तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन त्यांची ज्यो मागणी ज्यो आसात कारण ते रस्त्यार काम करतात खणटात बारीक समाजाचे हे लोक आसात तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न आज सरकारान करप हे तितलेंच PWDन करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा आणि शेवटच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना माय पुलीस डिपार्टमेंट एक सगळे बरे तरेचे काम करता आय विल एप्रिशिएट द DGP IGP ऑल्सो द पुलीस इन्स्पेक्टर DYSP म्हणजे पुलीस मारदोर पुलीस स्टेशन जे आसा ते सँक्शन ऑलरेडी जाल्ले आसात आणि न्यू बिल्डिंग करपा खातीर ऑलरेडी लँड एक्विशन जाल्लो आसा डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम हॅज ऑल्सो ट्रान्सफर्ड द 3500 लँड इन द नेम ऑफ द पुलीस डिपार्टमेंट ताजी थोडीशी ती दिल्ली आसा पण ताजेर आज पुलीस डिपार्टमेंट पुलीस स्टेशन बांधपा खातीर पावलां उबारची अशें मागता आणि शेवटच्या फायनान्सा कडेन येता आसतना हांव म्हणटलो आमी सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो गोष्टी उलयता आणि डेव्हलपमेंटाचे गोष्टी ज्या वेळाचेर उलयतात त्या वेळाचेर बरेचश्यो फायली हांव PWDचीच उलयता जी अनुभव आसा कारण आमकां ती कामां फास्ट करपाक जाय मागीर ती ड्रिंकींग वॉटर आसूं ड्रिंकींग वॉटराचे थोडेशे जाग्याचेर म्हजे नळ ना थंय टँकर्स आसात आता त्या टँकराक सुद्धा खंय तरी प्लॅनिंग असता परत हो शब्द वारंवार उल्लेख करता प्लॅनिंग असता की आमकां खबर आसा म्हजे आज पासून 3 महिन्यानंतर म्हजे टेंडर सोंपतलें पण बरेचशे आमचे इंजिनियर म्हणून आता किंवा फायनान्स डिपार्टमेंट हे फटाफट बाबा हे टेंडर सोंपिल्ले आसात थंय मागीर आमकां फोन येता की आमकां टँकर धरुना आणि म्हणूनच फायनान्स डिपार्टमेंटान आपली थोडीशी जबाबदारी थोडीशी घेवची हे अप अँड डाऊन सर्कस न करता आसतना आपले जो मर्याद भितर जो प्रशासनाचो भाग जो आसा तो टेक्निकल इंजिनियर्सांचेर तुमच्यो गोष्टी लादच्यो न्ही कारण टेक्निकल इंजिनियर्स जे आसात किंवा टेक्निकल जो स्टाफ जो आसा आपले सर्वतोपरा लागून तो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ताका तुम्ही हे दितात अप्रुव्हल दितात आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर अप्रुव्हल दिल्यानंतर टेंडर करतात आणि ज्या वेळाचेर एक्सपेंडिचर सँक्शनाक जेन्ना फायल करतात तेन्ना क्वेरीज करतात आणि ते रिटर्न करतात क्लियरली सांगात आमकांय तुमच्या फाटल्यान नाचपाक वेळ ना पण एकूच गोष्ट आसा जावपाक जाय की फायनान्स डिपार्टमेंटान रिमार्क मारून परत सकल जाता तांकां आपोवन हाडून थंयचे थंय रिझॉल्व करून द बेस्ट सर्विसीस दिवपाचो प्रयत्न करचो इतलीच मागणी करता आणि ही 2 उतरां उलोवपाक दिल्ले बद्दल स्पीकर सर तुझे हांव आभार व्यक्त करता देव बरें करूं. I rise to support the demands and oppose the cut motions listed in today's order. Speaker sir, demand number 21, Public Works. Speaker sir, I would like to thank Honorable Chief Minister for helping me develop infrastructure in my constituency which was pending for last so many years. Speaker sir, इतलेशेच वर्साची pending कामां माझ्या constituency जायत घडत आसा. I would also like to thank PC Uttam Parsekar for efficiently heading the department, PWD.
स्पीकर सर मोर दॅन 100 crores जवळजवळ 100 crore क्रॉस जुलै महिन्यात माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन कामां सँक्शन झालेली आसा 15 MLD प्लांट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट अप्रॉक्सिमेटली 35 crores पंचायत मल्टीपर्पज हॉल जे आमच्या पिल्यान गांवांत येता हेजे जवळजवळ 15 crore USAIDच्या मार्फत आणि तसेच WRDच्या मार्फत सुद्धा 52 crores काम झालेलं आसा सो जवळजवळ 100 करोडची कामां आमच्या फक्त एक महिन्यात जुलै महिन्यात झाल्या जेचे आमी फाउंडेशन स्टोन जो आसा हो सून आफ्टर असेंब्ली आमी घालतले आणि ताका लागून हांव खरेंच म्हज्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या वतीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा Speaker sir, I have proposed a new road from Chogam Road via Gautam Hotel which goes to IDC Pilen. Speaker sir, कितें आतां मेन Chogam Road आसा आनी सगळो IDCचो जो ट्रॅफिक आसा म्हाज्या इंटरनल विलेजींतल्यान वता आनी ताका लागून कितलेशेच लोकांक भितर विलेजीन त्रास जाता आतां जेन्ना रोड वायडनिंगाचे आयले इश्यू तेन्ना सगळे लोकूय भयभीत जातले की आमची कंपाउंडां आमची घरां वतली काय कितें दीस हावजीस आर मोर दॅन 100 years old पूण म्हाका दिसता जर हो आमी रोड घेतलो IDC पिलेनां वचपाक लागून वाया गौतम हॉटेल जो फक्त 3 किलोमीटर आसा आनी वायेबल आसा द प्रपोजल इज ऑलरेडी मूव्ड अँड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हो बेगींतल्या बेगीन तांच्यांनी काम करचो म्हणून हितून एक फायदो जातलो की घरां वाचतली जावं कंपाउंड वॉल तेंचें कितें आसा वाचतलेच ट्रॅफिक कंजेशन कमी जातलें सेकंडली आमकां IDC पिलेन आसा ह्या हितून कितल्योश्योच व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आसा कायनेको सारकी कंपनी आमची फार्मास्युटिकल कंपनीज मॅन्युफॅक्चरींग कितल्योश्योच कंपनी आसा हे सगळे हितून आपले व्हडले ट्रॅफिक जे व्हडले ट्रक्स आसा ह्या वाटेंतल्यान व्हरपाक बरें जातलें स्पीकर सर रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड फ्रॉम IDC पिलेन टू सालिगांव सर्कल ती पायपां घातलेल्या कारणान हो एकूच स्टॅच असो आसा म्हज्या कन्स्टिट्युएन्सीन 1.5 किलोमीटर जो मातसो लोकांक भरपूर त्रास जालेले आसा सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन म्हणजे वत कितले बेगीन येता तितले बेगीन आमकां हो हॉट मिक्सिंग बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी करचो म्हणून स्पीकर सर प्रपोजल टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू रोड एक ग्रँड मोरड टू सांगोळडा फुटबॉल ग्राउंड हेजो एस्टिमेट सुद्दां व्हडलो ना बट इफ यू कन्स्ट्रक्ट दीस रोड मेन आमचो चोगम रोड हो सगळो डिकंजेस्ट जातलो आनी हे जे स्टॅच आसा शॉर्ट डिस्टन्स आसल्या कारणान सामकें मोरड म्हणटा थंयच्यान डायरेक्ट सांगोळडा आनी चोगम रोड फुडलो घेवंक मेळटलो सो मेजर डिकंजेस्ट ह्या रोडांतल्यान जातलें स्पीकर सर गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणजे सालिगांव जंक्शन आसा सालिगांव सर्कल तेजे कडेन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल वीच इज सारकें एरा ओल्ड आनी स्पीकर सर हेजो ऑलरेडी एस्टिमेट जाला इन्स्पेक्शन जाला हेजो टेंडराक हे पेंडींग आसा सो म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन जर स्पीकर सर आमचे प्रायमरी स्कूल घेतलें जाल्यार हेजो फायदो आमच्या सालिगांवच्या सगळ्या भुरग्यांक जातलो स्पीकर सर डिमांड नंबर 90 ड्रिंकींग वॉटर स्पीकर सर 15 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हांवें आत्तां ताचो उल्लेख केलो वर्क ऑर्डर ऑलरेडी इश्यू जाल्या ऑलरेडी पायपलायन फ्रॉम वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट टू सालिगांव घातलेली आसा पूण अदर सायड ऑफ द पायपलायन जी आसा म्हणजे थंयच्यान पिलेन रेस मागूस निल्ला ही घालपाची उरल्या पावसाक लागून तो रोड खडूंक ना आमी सो सून आफ्टर म्हाका दिसता पावस जालो काय बेगींतल्या बेगीन जर आमी पायपलायन घालपाक गेली आनी आमी एफिशियंटली आमचे जर हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान मॉनिटर केलें जाल्यार आमचो हांव सदांच उल्लेख करतालो लिबरेशना टायमांतल्यान आमकां जो उदकाचो इश्यू आसा आमच्या नेरूल गांवांक रेस मागूस गांवांक पिलेन गांवांक तो उदक ऑल्टरनेट डे जाता अजून पर्यंत सो हें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता एवरी डे लोकांक 5 वरां ते 6 वरां उदक मेळटलें आनी आय कॅनॉट थँक यू इनफ हें जर काम आमचें कंप्लीट जालें जाल्यार आनी म्हाका खात्री आसा की विथ द लिडरशीप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे लीड करता सो हे बेगींतल्या बेगीन कामां आमची कंप्लीट जातली म्हणून स्पीकर सर आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन वॉटर डिपार्टमेंटान शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भरपूर कमी आसा सो ताका लागून म्हाका दिसता सफिशियंट स्टाफ आमकां दिवपाची गरज आसा ताका लागून लिकेजीस पायपलायन जेन्ना ब्रेक जाता तेन्ना ह्या एका शॉर्टेजीक लागून आमकां भरपूर त्रास जाता स्पीकर सर डिमांड नंबर 23 होम डिपार्टमेंट एक लॉंग पेंडींग डिमांड आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन 3 वाट्यान कट जाता पार्ट ऑफ गिरी विलेज इज अंडर म्हापसा पुलीस स्टेशन रेस मागूस नेरूल पिलेन हे पडटा आमकां हेज्या अंडर पर्वरी पुलीस स्टेशन आनी सांगोळडा सालिगांव कम्स अंडर सालिगांव पुलीस स्टेशन सो हेका लागून स्पीकर सर आमचे म्हाका दिसता मॉनिटरींग आनी कितें हें आसा क्रायम आसा हेका मॉनिटर करपाक लागून आमकां त्रास जाता कित्याक 3 सेपरेट आतां आफ्टर कॉन्स्टंट फॉलोअप्स आमकां ऑलरेडी एक सिंगल पुलीस स्टेशन दिलेलें आसा नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयिल्लें आसा
The file has gone to law department for final हेका लागून अप्रुवलाक लागून. सो म्हाका दिसता बेगीतले बेगीन जावपाची गरज आसा. जे करून एक जर पुलीस स्टेशन जालें जाल्यार आमचें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बऱ्या तरेन करपाक मेळटलें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26 फायर एंड इमर्जन्सी. फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसेस डिपार्टमेंट जे आसा दे आर रियली एफिशियंट. म्हणजे सगळे अग्री करताले खंय उजो लागूं जावं नॅचरल कॅलेमिटी, स्ट्रॉम, झाडां पडूं, कितें आसूं, एनी इमर्जन्सी, दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज कम टू युअर रेस्क्यू. तेंचे ऑफिसरूय बरें काम करतात, तेंचे जे फायर पर्सनल आसा ते सुद्दां बरें काम करता. सो स्पीकर सर, तेंची एक फायर रिस्क अलाउन्स हे पेंडींग आसा. दे आर डिमांडींग दीस फ्रॉम लॉंग टायम. म्हाका दिसता खरेंच ते जे ऑफिसर आसा, ऑफिशर्स तेंचे आसा, ते आपली लायफ आतां रिस्कान घालून आमचो जीव, आमच्या लोकांचो जीव वाचयतात. सो म्हाका दिसता गरज आसा ही बेगीतल्या बेगीन ही फायर रिस्क अलाउन्स जो आसा पेंडींग तांचो खूब टायम, तो तांकां बेगीतल्या बेगीन इश्यू दिवपाचो गरज आसा, रिलीज करपाचो गरज आसा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस मॅटर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी. Speakers, a proposal for construction of Sangolda Panchayat Ghar is already been sent to the department. Speakers, already जे टेंडर प्रोसिजर उरला, हेजे प्लॅनिंग पार्ट जाला, एस्टिमेट पार्ट आतां बेगीतल्या बेगीन जर केलो आनी हो जर टेंडर केलो जाल्यार एक नवें पंचायत घर, कित्याक एक इतले सांगोळडान धाकटे पंचायत घर आसा आनी ते लोकांक भरपूर त्रास जाता. ते सरपंच जावं, तेंचो स्टाफ जावं, तांकां ग्रामसभा घेवपाक सुद्दां जागो ना. सो हे बेगीतल्या बेगीन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या बेगीतल्या बेगीन सगळे RD डिपार्टमेंट आमकां इश्यू करतले म्हणून. जस्ट लास्ट 1 minute. स्पीकर सर, 7 पे एरियाज RD डिपार्टमेंट मेंटान this areas are pending from 2016 to 2018. स्पीकर सर, आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की हे पेंडींग त्यांचे 7th पे एरियाज आसा हे बेगीतल्या बेगीन तेंच्यांनी रिलीज करचे. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 43 आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर, सगळ्याकून इम्पॉर्टंट इश्यू आनी म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक लागता तो बार्देस म्हणून. स्पीकर सर, बार्देसान आमच्या रवींद्र भवन ना म्हणजे म्हापसा येवपाचें जे आसा, आनी म्हापसा इज अ सेंटर सगळो बार्देसाचो, आनी रवींद्र भवन आमच्या म्हापसान येवपाची गरज आसा. आनी जर हें आयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, 7य कॉन्स्टिट्युएन्सीक ह्या रवींद्र भवनाचो फायदो जातलो. आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगीतल्या बेगीन हे रवींद्र भवन येवपाची गरज आसा. आनी जर आयलो जाल्यार आमच्या 7 कॉन्स्टिट्युएन्सीक बार्देस म्हणून हेजो भरपूर फायदो जातलो. आनी आमी कॉन्स्टंटली म्हाका दिसता आमचे 7य कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉलोअप करता. तुमी सुद्दां ऑनरेबल स्पीकर, तुमी सुद्दां हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करता. हे जावपाची गरज आसा आनी हे बेगीतल्या बेगीन जावचें. लास्ट एकूच स्पीकर सर, डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर. स्पीकर सर, सालिगांव आमची विलेज आसा ती, इट हॅज जनरेटेड सो मेनी गुड फुटबॉलर्स, म्हणजे नामनेचे सामके फुटबॉलर्स आमच्या सालिगांव भागान आसात. आनी स्पीकर सर, एकूच आमकां खंत हांव हे करता भागयता की आमच्या सालिगांव विलेजीन फुटबॉल ग्राउंड एक सुद्दां ना. येदे व्हडले फुटबॉलर जावन गेले. सो स्पीकर सर, हांवें रिसंटली आतां हांवें एक प्रपोजल मूव केला एसएजीक की आमच्या गांवांत सालिगांव गांवांत एक फुटबॉल ग्राउंड जावचो म्हणून. म्हाका खात्री आसा, आय एम शुअर दॅट अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो प्रपोजल आनी रिक्वेस्ट आसा हो आमच्या सालिगांवकाराक लागून हो बेगीतल्या बेगीन आमकां तुमी दितले. स्पीकर सर, थंय नवो डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे आसा, ही इज व्हेरी एफिशियंट. ताणें CO म्हणून पयलीं जिल्ला पंचायतीन काम केल्लें आनी हांवें तेजें काम पळयलां. सो म्हाका दिसता अंडर हीज लिडरशीप डॉक्टर अजय गावडे इज अ एफिशियंट ऑफिसर, आनी तेजे हितून आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या हितून हो बेगीतल्या बेगीन आमकां सालिगांवचो जो ग्राउंड आसा हो मेळटलो अशी आशा दवरता. थँक्यू. Shri Rudolph Fernandez. I stand to support the demand and oppose the cut motion. Public worksaचेर उलयतना बरे सुवातेर ऑनरेबल CMांक चोडान चोड देवबारी करूं म्हणटा, कित्याक आमचे मेन रोड हे पावसाच्या पयले ताणें आमकां करून दिले. तशेंच कितलेच कल्वर्ट, ऑलमोस्ट मोर दॅन 10 कल्वर्ट्स आमकां इम्पॉर्टंट कल्वर्ट बांदून दिले. तशेंच आमकां फुटपाथी बांदून दिलेली आहा. आनी चडांत चड इम्पॉर्टंट एक कल्वर्ट आमच्या बोंदीर अंडरपासा कडेन नियाजा कडेन थिंगासर इम्पॉर्टंट एक कल्वर्ट बांदपाची गरज आहा. कित्याक हो कल्वर्ट ऑलरेडी थिंगा आहलो, आर कल्वर्ट पुर्तुगेज टायमार सामको आहलो. आनी जेन्ना तो सर्वीस रोड बांदलो तेन्ना तो आर कल्वर्ट आमचो पोंदाक गेला. आनी हे जी शेतां आमची उब्या जाण्यार आहा ते शेताचें उदीक आतां थिंगा स्टॅग्नंट उरलां. आनी हे तर कल्वर्ट हो बांदिना जाल्यार तें उदीक कुसतलें आनी आमच्या गांवांत थिंगासर आमचे दुयेंसां जावंक शकता. तेका चडांत चड इम्पॉर्टंट हे आमकां कल्वर्ट जावं, कित्याक ते उदीक आमकां मानशेक गेलेले जाय. तशेंच आमकां सगळे इंटरनल रोड हांवें घेतलेले आहा. सगळे आतां मेन रोड केल्या, इंटरनल रोडी घेतलेले आहा. तेय हांव मागता ऑनरेबल CMा कडेन की ते रोड आमचे
बेगीच्या बेगी हे तर जाले जाल्यार आमच्या लोकांक हे चडांत चड बऱ्याक पडटले. तशेंच स्पोर्ट्साचेर उलयतना आनीक एक कलवटाचेर सांगतलो म्हणल्यार जे कलवट जे बांदता आमचो केन्नाय बांदतना कितें आसता ते डॉकट बांदता क्युअरिंग करता म्हणल्यार ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने वयता. तेका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की रेडीमेड कलवट दुसरे कडेन करून हाडून तर घातले गांवांनी जाल्यार टायम कंज्यूम जातलो आनी हें जावचो ना, फास्ट काम जातलें लोकांक आमच्या त्रास जावचे ना. तशेंच स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेराचेर उलयतना चिंबेल आमचो ST वाड्यार एक आमचो ग्रावंड आहा आमच्या चिंबेल गव्हर्मेंट एरियान. Under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. तसोच चिंबला गांवांत आमच्या गव्हर्मेंटाचो एक 4 लाख जमीन आहा तितून ऑलरेडी हांवें मिनिस्टरा कडेन मागोन तेणें म्हाका एक डिमार्केट करून दिलेलो ग्रावंड कित्याक आमचे टॅलंटेड भुरगे आहा शिंवपी हांव 2-3 पाट तांकां ST भुरग्यांक थिंगा वयर घेवन गेल्लो आहा थिंगा हांवें पळयलां तेंचें काम तेंचें आनी डिमार्केट करून दवरलेलो आहा ग्रावंड. हो बेगीच्या बेगी हांव मागता CMा कडेन हो बेगीच्या बेगी तो करून आमकां NOC दिवची कित्याक तो ग्रावंड बांदून त्या भुरग्यांक आमच्यान जाता तितले बेगीन शिंवपाक करूंक जाता. तशेंच सांताक्रूज ग्रावंडाचे मल्टीपर्पज ग्रावंड आमी कॉम्प्लेक्स जाल्लो आहा ग्रावंडाक तेंकोन तोय आमचो GSIDCचेर हांवें गेल्लो आहा थ्रू CM. तशेंच सर्वेक लागून उरलेले आमचे डिमार्केशन करपाचें सर्वे डिमार्केशन थिंगा अशें प्रॉब्लम आसले ते सगळे डिमार्केशन करून रेडी जालेले आहा आनी हांव मागता CMा कडेन आतां तें म्हाजें काम बेगीच्या बेगी केलें जाल्यार आनीक चड बरें जातलें. तशेंच सांताक्रूज ग्रावंडाक एल्युमिनेशनाची चड गरज आहा. आमचे 4 LED टावर्स आमकां आमच्या ग्रावंडाक जाय कित्याक आमच्या ग्रावंडार आमचे गांवचे यूथ दिसाक कितलेच जाण शेवता 100 भुरगीं आमचे यूथ टॅलंटेड यूथ एक ग्रावंडार शेवता आनी जाता कितें केन्नाय टुर्नामेंट तर जाले जाल्यार तांकां शेवपाक मेळना टुर्नामेंट जाता तेन्ना. तेका लागून हे तो टावर घातले जाल्यार हे टुर्नामेंट जाता ते रातचे शेवंक जाता आनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या हो ग्रावंड फ्री उरोंक जाय कित्याक आमकां जाय ते भुरगे इम्प्रूव जालेले. तशें टॉयलेट फॅसिलिटी सिटींग स्टँड सगळे तितून आमी घेतलेले आहा. तशेंच पब्लीक ग्रिव्हन्साचेर उलयतना प्रभुदरीचेर म्हाका डिपार्टमेंट एक हे आहा जागो आहा प्रभू डिपार्टमेंटाचो चिंबला आनी थिंगासर आमचे एक कॉपेलाचो एक फासाद आहा हो ओल्ड फासाद हेरिटेज जावन आसा आनी त्या फासादाचेर कितें जालां थिंगासर झाडां जालेलीं आहा आनी ही तर झाडां वाडसर आमी राबत जाल्यार तेजी मुनां भितर वयतली आनी तो केन्नाय मोडोंक शकता. तेका लागून मातशें सिरियस घेवंक जाय. तशेंच तेका कंपाउंड हो जे आहा आमचे हेरिटेज कंपाउंड ते कंपाउंडाचे ते फातोरी पडलेले आहा आनी ते फातोरी बांदपाक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन हें काम चडांत चड गरजेचें हें काम करपाक ऑलरेडी हांवें नोटी घातलेलो आहा हें करपाक. तशेंच म्हाका आमचे चिंबेल गणेश विसर्जन आमच्या गांवांत आमचे लोकांनी खूब त्रास काडलेले आहा. फाटीं हांव ह्या हावजांनी उलयलेलो आहा थिंगा एकलो क्लेम करता आपूण लीज होल्डर म्हणून खूब त्रास केले आमच्या लोकांक. कांट्याची झाडां रोयलीं तांकां वचपाक पासून मेळोन आसलें हे सगळे आतां हायकोर्टाची ऑर्डर तेंच्या फेवरार जाल्या आनी हें बऱ्यांतलें बरें काम जावन जाल्लें आहा. तसोच म्हाका ऑनरेबल WRD मिनिस्टरांनी आयजूच आतां तेणें म्हाका सांगलां की थिंगासर चेन JCB धाडटा म्हणून ते बऱ्यांतलें बरें काम करपाक एज पर कोर्ट ऑर्डर ती मेवल्या ते भाशेन आनी ती तर JCB घालून तर बरें उस्तिले आनी तो वाट तर बरी केली आमच्या लोकांक जाल्यार हे पाट गणेश विसर्जन तेंचो बरो जावचो. आनी तशीच म्हाका एक NOC दिवची कित्याक म्हाज्यान ती गणेश विसर्जन म्हाज्यान ती घेवंक जाता बांदपाक आनी ती तर बांदली न्हू जाल्यार ही खूब आदल्या लोकांची आमची जे हे आसली वीश आसली ती आमची सगळ्या लोकांची वीश ही पुरी जातली. तशेंच म्हाका उलयतना आमच्या पुलिसीचेर उलोवपाच्या पुलीस पेट्रोलिंग चड गरजेचें कित्याक ड्रग्साक लागून कित्याक ड्रग्स अशें कोणी ओडूं उपकारना ड्रग्स सापडूंक जाय. तशेंच रॉबरी जाता आमच्या गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 रॉबरी जाल्यो बायलांच्यो चेन स्नॅचिंग जाले 5 म्हयने फाटीं आनी एक जाली आतां फाटीं 20 दीस फाटीं. मातसो वालो दिता आमच्या गोवा पुलिसीक सगळ्याक आमच्या IGP USP SP PI सगळ्यांक आख्खे टिमीक कित्याक हे व्हडलो ग्रूप जावन आसलो. हो ग्रूप आख्ख्या गोंयांत ते चेन स्नॅचिंग करताले
कालागूट कोताले, मडगांव कोताले, वास्को कोताले आणि हायवेक जे वाडे आहा तिगासर ते कोताले आणि हे तिगी जाण सापडून आतां पुलीस कस्टडीन आहा. हांव मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन ते आख्खे गँग जे ऑपरेट जाता आमच्या गोंयांत हे कशे भाशेन हे सापडोंक जाय आनी चड गरजेचे. कित्याक हे सापडले जाल्यार सगळे दुसरे आनी ह्या फुडें व्हडले गोंयांत जावंक पावचे ना, तें मातशें इम्पॉर्टंट. तशेंच आमचें पुलीस स्टेशन आमच्या सांताक्रुजान आहा तें म्हाका अपग्रेड करपाचें आहा. तें ऑलरेडी हांवें घाल्लेलें आहा, तें मातशें बेगीनचे बेगीन करचें. तशेंच आर्ट्स एंड कल्चराचेर उलयतना स्पिकर सर कित्याक जे वेटरन आमचे तियात्रीस आहा, सिंगर आहा, मागीर तबला वाजयता, मागीर थोडे वायलन वाजयता, मागीर फोक डान्स करता, हांकां कितें आसता फायनान्शियल एसिस्टन्स जे तांकां मेवता हे तांकां एक 2,500 सुमार मेवता. हे 2,500 तांकां पावना. हे 2,500 एटलिस्ट तांकां ते 5,000 तरी जावंक जाय. तशेंच आमचे दुसऱ्या स्टेट कल्चरल एवॉर्ड मेळलेले तांकां कितें आहा 3,200 मेवता, तेंचे ते 16,000 जावंक जाय. कित्याक आतां तूं जाणा स्पिकर सर सगळे म्हारग जालेले आहा. तूं बाजारांत गेलो जाल्यार तुका हे 3,000-4,000 5,000 कित्याकूच पावना. कित्याक एटलिस्ट तेंचे रिटायरमेंट तरी तेंचे बरे भाशेन जावंक दी. आनी हे हांवें सांगलें ते प्रमाणे उणें हे तेच्या कितें आनीक चड वाडोवंक जाय. तेका लागून एटलिस्ट हे तरी पयलें तेंचे करचें. तशेंच स्कील डेव्हलपमेंटाचेर उलयतना चड गरज आहा एवरी वॉर्डाचेर भुरग्यांक आमकां स्कील करपाक. सगळे कार्पेंट्री जावं मेटल वर्क जावं केतून स्कील तर केले जाल्यार एटलिस्ट तेंचो फ्युचर जावंक शकता. बायलांचो पासून फ्युचर जावंक शकता. अशें करीत तूं कितें बायलांक बा कितें तांकां रांदपाक जावं कितें करपाक आनी मार्केटींग तांकां करपाक इम्पॉर्टंट. आनी मार्केटींग तुमकां करून एक डिपार्टमेंटान तर एक सेल्स डिपार्टमेंट करीत हो सेल्स डिपार्टमेंट अशें मार्केटींग करूंक जाय दुसऱ्या स्टेटींनी जावं भायल्या गांवांनी पासून. अशें तर करीत तूं जाल्यार आमच्या गांवांत जॉबाचे प्रॉब्लम उणे जातले. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member Sri Sankalp Mongal. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 43. First of all, I would like to thank Honorable Chief Minister for giving all the assistance and support for our Ravindra Bhavan at Baina. हे मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक जो कोविडाच्या टायमाचेर जर आमचो रवींद्र भवनाचो जो एसी प्लांट आसलेलो इट वॉज नॉन फंक्शनल आनी तेज्या लागून रवींद्र भवनान आख्खी जी एक्टिविटीज जाता ती खंय तरी ठप जाल्लेली. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या सपोर्टान मिनिस्टराच्या सपोर्टान आयज आमचो एसी प्लांट आसा तो फूल रिफंक्शन जावपाक लागलेलो आसा आनी आयज तो आपल्या फूल कॅपेसिटीचेर काम करता. आनी आयज आमचें रवींद्र भवन जे आयज थंयसर खुबशीं नाटकां जावं तियात्र जावं ड्रामा जावं म्युजीक शो डान्स शो कॉन्सेप्ट स्कूल गॅदरींग असे खूब अनेक प्रोग्राम जावपाक लागलेले आसा इन्क्लुडींग नॅशनल पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप सुद्दां जाल्लेली आसा. आयज अशें जेन्ना हे आमचे रवींद्र भवन बायणाचें जें काम करता आनी तेज्या लागून ती फूल कॅपेसिटीचेर म्हळ्यार एवरी डे थंयसर बुकींग आसता आनी तेज्या लागून खरेंच आमचो थंयसर चेअरमॅन आसा बाब जयंत जाधव, वायस चेअरमॅन आसा धर्मेंद्र प्रभुदेसाय, सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थंयसर आसा ते बरें काम करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे एक रिक्वेस्ट आसा कित्याक थंयसर जे रवींद्र भवनान आमकां अर्जंटली जे आमकां गरज आसा स्टाफाची ते 2 LDC आसा, एक स्टोर क्लर्क आसा, 4 MTS आसा, 2 लायट ऑपरेटर्स आसा, 4 स्टेज एसिस्टंट आसा आनी 2 साउंड ऑपरेटर. कित्याक लागून हे फूल जे बुकींग जाल्या कारणान कंटिन्युअसली रवींद्र भवन इतले बिजी उरल्या कारणान थंयसर स्टाफाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा आनी थंयसर लोकांक इनकन्विनियन्स फेस जावपाक लागता. सो जे पर्यंत आमकां स्टाफ मेळना ते पर्यंत एटलिस्ट फॉर टायमींग ऑन डेली बेसिसाचेर तरी एटलिस्ट आमकां सद्या स्टाफ दिवचो म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जावचें म्हणून. त्याच प्रमाणे जो रवींद्र भवन आमचे जे प्रमाणे काम करता आयज खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या रवींद्र भवन बायणा कित्याक तेंच्या परफॉर्मन्साक लागून जे थंयसर बरें काम चल्लां कित्याक एडिशनल तांकां ग्रांट दिवचें म्हणून जे पयलीं दितालेत बट एडिशनल ग्रांट हे फावटी तांकां अलॉट करचें म्हणून एक डिमांड आसा. त्याच प्रमाणे रवींद्र भवनाचे जे आतां मातशी ती पेंटिंगाची गरज आसा, रिपेर ऑफ हे आसा, रुफींग आसा, हे गरज आसा. सो ती ऑलरेडी फायल आमी पुट अप केल्ली आसा PWD कडे. ती हांव मागता की बेगीनच्या बेगीन ती क्लियर जावन तेजे पेंटींग आनी रिपेर्स ऑफ रुफाचे जावचे म्हणून. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा कित्याक ऑलरेडी आमची मुर्मगांव तालुक्याक एक गव्हर्मेंट लायब्ररी सँक्शन जाल्लेली आसा
आणि तेजे ऑलरेडी इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा. इट इज फूल फ्लेज लायब्ररी, कित्याक हे आख्खे मुर्मुगांव तालुक्याक सर्व करतली. कित्याक खुबशे स्टुडंट्स आसा ते खूब हार्डशीप फेस करता, कित्याक थंयसर आमकां लायब्ररी नासल्या कारणान. सो हांव मागता की लायब्ररी जी आसा ती इन्स्पेक्शन जाल्ल्या कारणान अजून पर्यंत तेजे जे प्रोसेस आसा इट इज गोईंग ऑन व्हेरी स्लो स्पेस which is now pending with PWD building division. So हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन ही बेगीनच्या बेगीन एक्सपायटेड करून हे काम बेगीनच्या बेगीन आमकां थंयसर लायब्ररी जावची म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट, हेजेर स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें, कित्याक देर आर अराउंड 202 स्टाफ comparing of program officer, accountant, assistant engineer, gram rozgar sayak recruitment under Manrega program of DRDA on contract basis since 2008. This staff has been demanding regularization of their service as they have been working for more than 15 years and some of them have even crossed the age of 45. हे जे लोक आसा ते एक्चुअली ग्रॅज्युएट आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा आणि तांकां जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर असल्या कारणान तांकां कसलोच बेनिफीट मेळना थंयसर. ना तांकां DA मेळना, TA मेळना, NSPA मेळना, लीव एज पर द 6th or 7th पे कमिशनाचेर तांकां ही कसलीच फॅसिलिटी मेळना. द स्टाफ आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग द फंक्शन ड्युटीज entrusted to them under DRDA, under Manrega scheme, but also have to perform various type of duties which have been directed by village panchayat, mamledar offices, BDO, collector and various line department. Though a marginal increase in their salary is done 2 years back, it is the demand of this staff to regularize their service or absorb them under RDA, as DRDA is no more an agency but has converted into Department of Rural Development. Speaker sir, speaking on demand number 11, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता जे आमचे एक्सायज स्टाफ आसा, देर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस एंड प्रोवाइड सम कायंड ऑफ आर्म बॅच. ते जे एक्सायज स्टाफ आसा पळय तांकां आर्म बॅच करपाक लागून, कित्याक जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे स्टाफ एक्सायज स्टाफ जेन्ना खंयसरूय वयता जाल्यार तांकां वळखपाक खूब डिफिकल्टी जाता. म्हणजे तांकां डिफरन्शिएट वेदर दे आर सेक्युरिटी गार्ड काय म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर, जर तांकां एक आर्म बॅच दिलो जाल्यार विथ लोगो ऑफ एक्सायज स्टाफ एक्सायज डिपार्टमेंट जाल्यार तांकां रिकॉग्नायज करपाक इजी पडटलें. आनी आर्म बॅच आसना कारणान तांकां खंय तरी अनेबल ऑल द स्टाफ टू वर्क विथ प्रायड. तांकां खंय तरी आपल्याकूय एक मोठेपण दिसतलें की बाबा आमकां हे पोजिशन, जशें की आमचे गोवा पुलिसान जे आमचे आर्म बॅच दिल्लो आसा तसो हांकां सेक्युरिटी वाल्यांकूय आमचे एक्सायज सेक्युरिटी वाले आसा तांकां दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 21 PWD with reference to roads. Speaker sir, I would like to thank Honorable Chief Minister, who is also the Minister for PWD, for hot mixing almost all the roads of Murmagaon constituency. आयज खरीत म्हाका एक आनंदाची गोष्ट आसा की आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्या हिसपान म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDन हेल्प केलेलो आसा, आयज आमचे आख्खे मुर्मुगांवचे रोड हॉट मिक्स जाल्ले आसा. एक सुद्दां रस्तो असो उरना. इवन हायवेज जाला ती जाला, प्लस इंटरनल रोड्स आसा ते सुद्दां आमचे सगळे हॉट मिक्स जाल्लेले आसा. एक सुद्दां आमच्या चॅलेंज करता कोणाक आमच्या मुर्मुगांवान एक सुद्दां असो रस्तो आसपाना जो इन बॅड कंडिशन आसा. एकूच जो बायना बिचाचेर उरला तोवूय सुद्दां टेंडर जाल्लो आसा जस्ट बिकॉज ऑफ मनसून तो उरलेलो आसा. विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता बाय सप्टेंबर तोवूय कंप्लीट जातलो. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जो आमचो सडा जंक्शन टू आमचो हर्बर जो रोड वायंडनिंग जावपाचो आसलेलो आनी त्या रोड वायंडिंगाक लागून अराउंड 500 झाडां जी आसलेली ती आमकां मारची पडपाची आनी ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी क्लियरन्स दिल्लेले झाडां मारची म्हणून. कित्याक तो इट वॉज अ नीड ऑफ दी आर, कित्याक आतां आमचो क्रूज टर्मिनल येता तेच्या लागून तो रोड वायंडिंग जावपाचो आसलेलो. बट जेन्ना हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जो PWD मिनिस्टर ताका रिक्वेस्ट केलो, तो स्वता येवन ते इन्स्पेक्शन केले आनी जेन्ना ताणें पळयलें जाल्यार तो रिक्वेस्ट म्हाजो ताणें आयकून आयज तो रोड नॅरो केल्लो आसा आनी जी झाडां 500 झाडां मारपाची आसलेली ती आतां फक्त 38 झाडां थंयसरली कट जाता. सो हो एनवायरमेंटाक लागून खूब एक उत्तम फायदो जावपाचो आसलो. तेच्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव खरेंच मनाक आजून धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे जी नॅशनल हायवे जो आमचो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा लूप 2, हेच्या लागून जे कंजेशन जाताले आमच्या वास्को सिटी आमच्या मुर्मुगांव, जे डस्ट पोल्युशन जाताले आनी एक्सिडंट जाताले, हे सगळे आमकां खंयसून तरी हेजो रिलॅक्सेशन मेळ्ळो आसा. कित्याक हो फ्लायओव्हर जाल्या कारणान लूप 2 फ्रॉम रवींद्र भवन टू गेट नंबर 9, हेच्या लागून हांव खूब आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDचे धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 90 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर, हो एक म्हत्वाचो. कित्याक एक जे मनशाक विजन आसून जे ड्रिंकींग वॉटर पयलीं आमचे
PWDच्या अंडर येतले हो एक सेपरेट डिपार्टमेंट केलो सर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर म्हणून आणि हो जो विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान धरून सेपरेट इतलेच लागून केल्लेले आसा कित्याक सगळ्यांक उदक म्हणटा ते टायमाचेर मेळचे बरे भशेन मेळचे हेज्या लागून तेणें हो डिपार्टमेंट सेपरेट केलेलो आसा आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक आमच्या सड्याचेर आमकां ट्वीन 800 क्युबिक मेट्रीक ग्रावंड वॉटर रिजर्वेशन आमकां दिल्लेलें आसा तेजे ऑलरेडी आमी फावंडेशन घातलेलें आसा सो हे आतां सड्याचेर जे आमकां उदक फक्त 1 ते 2 वर मेळटालें ते आता ही टँकी जाल्या उपरांत म्हाका दिसता खंय तरी आमकां एक खंय तरी समाधान मेळटलें कित्याक 6 वरां तरी आमकां उदक मेळटलें म्हणून कित्याक सड्याचेर बोगद्यार जेटीचेर हो आमकां फक्त उदक आसा ते 1 ते 2 वरांच मेळटा आनी हो उदकाचो एक व्हडलो इश्यू आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पण आयज म्हाका दिसता ह्यो टँकी जाल्या उपरांत तेज्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमकां हे 2 टँकी बांदपाक दिल्लेले आसा म्हणून देर इज अ लॉट ऑफ अदर इश्यू फेस्ड बाय द पीपल ऑफ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी फॉर ऑब्टेनिंग न्यू वॉटर कनेक्शन ही वॉटर कनेक्शन जी न्यू घेता पळय ती खरेंच हांव तुमकां सांगता ऑनरेबल स्पीकर कित्याक जे फॉर्मेलिटी ते करता इतले डॉक्युमेंट मागता इन्क्लुडींग ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आणि हे सगळी फॉर्मेलिटी केल्या उपरांत सुद्धा जसे हाऊस टॅक्स रिसिप्ट दिले NOC दिल्या उपरांत फ्रॉम द म्युनिसिपल काउन्सिल अँड फ्रॉम द हेल्थ तरी पासून ही पेंडिंग दवरता सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कायंडली लुक इन टू दीस मॅटर अँड डायरेक्ट द कन्सर्न इंजिनियर टू रिलीज द न्यू वॉटर कनेक्शन टू द निडी बेगीनच्या बेगीन ही जावची म्हणून हे हांव मागता हांव स्पीकर सर खूब म्हाज्या ईश्वर साहेब कितले 12 पेजीचे डिमांड भरून हाडलेले कित्याक कितले आसा बट टायमाचो हे आसा कारणान हांव म्हाजे बाकीचे डिमांड आसा ते हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हँड ओवर करता आनी म्हाजे हांगा उलयल्ल्या कारणान म्हाका तुमकां धन्यवाद म्हणटा थँक्यू Honourable Member Shri Ullas Tuyankar. स्पीकर सर डिमांडांक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करता डिमांड नंबर 17 पोलीस स्पीकर आमचे पोलीस डिपार्टमेंट बरें काम करता चड करून आमकां सावथ SP DYSP सिद्धांत शिरोडकर तशेंच आमकां 2 पोलीस स्टेशन लागता मडगांव पोलीस स्टेशन आनी मायना कुर्जुरी पोलीस स्टेशन सो आमकां आमचे एक रुमडामोळ दवर्ली हांगा आउटपोस्ट आसा आनी ह्या आउटपोस्टाचेर 2च कॉन्स्टेबल आहा आनी जे लोक कंप्लेंट दिवपा येता तांकां ते 2च आसल्या कारणान तांकां नायटी ड्युटी बी आसता आनी थंय लेडीसय कॉन्स्टेबल ना सो आसलेशे परतून तांकां मायना कुर्जुरी पोलीस स्टेशनार वयचें पडटा अशें आउटपोस्टाचेर ते त्यांची स्ट्रेंथ आहा ती वाडोवपाची गरज आसा लेडीज पोलीस गस्तेक घालपाची गरज आसा स्पीकर आमी पळयता की टेनंट व्हेरिफिकेशन हे जावपाक जाय 100% आनी हे व्हेरिफिकेशन जाल्या नंतर तेजे एक इन्फॉर्मेशन आहा ते लोकल बॉडीसा कडेन बी आसपाक जाय कारण ते खूब गरजेचें आसा कारण केन्ना कितें क्रायम घडलो जाल्यार पंचायतीकूय कांयच खबर आसना तेजी ती एक इन्फॉर्मेशन पंचायतीकूय आसपाची खूब गरज आसा आमकां खुबशे अशे वेळाचेर ह्या दिसांनी श्रावण म्हयन्यान प्रत्येक मंदिरान लोक येता गर्दी आसता ट्रॅफिक जॅम जाता लोक खंय गाडयो पार्क करता आनी तेन्ना आमी ट्रॅफिक पुलिसेक जेन्ना आमी सांगता की आमकां एक ट्रॅफिक पुलीस तुमी धाडचो म्हणून जाल्यार तांकां सदांच आन्सर आसता की आमकां स्टाफ कमी आहा म्हणून मागता की हे ट्रॅफिक पुलीस स्ट्रेंथ सुद्दां वाडोवपाची गरज आसा आमचे पिंक फोर्स वुमन सेल हे बरें काम करता लोकांची बरी सेवा करता आमी पळयता की आमच्या मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन हे नवे बांदपाचे आसा आनी हे जाता तितले बेगीन जावपाक जाय कारण टेंडर जाल्ले कडेन आसा स्पीकर सर तुमकांय ते कुर्तरी मतदारसंघान लागता ते तुमी हेजेर मातशे तुमी तो हेजेर मातशें चड लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन हे काम जावपाची खूब गरज आसा तशेंच हे आमी पळयता की नाक्यांचे रातचे 12, 12:30, 1 खुबशे भुरगे अशे गँग करून उबे आसता कित्याक आसता रातचे त्या खातीर तांकां पेट्रोलिंग जावपाक जाय नाकाबंदी जावपाक बाबा तूं रातचो 12, 12:30 खंय आसलेलो हेची चवकशी जाल्यार खुबशे अशे जाग्यांचे रातचे काळोखान अशे भुरगे उबे आसता ते कित्याक उबे आसता हेजी पुलिशेन मातशी खूब चवकशी करपाची गरज आसा स्पीकर आमी पळयता आमचे PWD डिमांड नंबर 21 PWDचे काम खुबशे बरे आमच्या मतदारसंघात जाले आमचे खुबशे रोड्स हॉटमिक्स जाल्या आयज आमी पळयता की आमचे फुडले इलेक्शन इयर आसा आनी आमची खुबशे आमची कामां इस्टिमेट आमी जाल्ले कडेन आसा हे खंय तरी फायनान्शियल एप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन हे मातशें बेगीन जालें जाल्यार आमकां ते खुबशीं कामां आमची जाता तितली बेगीन जावपाक आमचे प्रयत्न जातलो कारण बारीक भाशेक केन्ना केन्ना क्वेरी काडून ती फायल जर रिटर्न येयली जाल्यार परतून सगळो प्रोसेस करून ती परतून व्हरता आमचे आनी 6 म्हयने वयता ह्या खातीर ही कामां मातशी जाता तितली बेगीन
आमचे फुडल्या 1 वर्सा भितर ही जे आमचे इलेक्शन आसा तेज्या पयलीं जे काम जाले खूबशे बरें पडटले स्पिकर आमी पळयता की खूबशे अशे ओल्ड जे 50 वर्सां 60 वर्सां पयलींचे जे कलवड आसा हे खंय तरी रिपेर जावपाक जाय आनी ते केन्ना केन्ना आमी पळयता की तेज्या सायडीक नवो कलवड बांदता पूण तो ओल्ड तसोच उरता आनी तो मागीर जेन्ना हेवी रेन येता पावस येता तेन्ना त्या ओल्ड कलवड आसता तितून तो डॅमेज जाल्ले कडेन आसता तितून झाडां प्लास्टीक बी भरोन तितून उदक फ्लो जावपाक खूब प्रॉब्लेम जाता तेन्ना ते जर नवीन ब्रीज बांदलो कलवड बांदलो जाल्यार ते डॅमोलीश जावपाची गरज आसा बिकॉज आमी पळयता की खुबशे वेळाचेर कॉन्ट्रॅक्टर काम घेता पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर बरी काम करता टायमार कंप्लीट करता पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर अशी कामां घेता आनी डिले करता आनी त्या खातीर आमकां इतलें टेन्शन येता की ते वाड्याचे लोक हे काम केन्ना सुरू करतले अशें आमकां विचारता आनी आमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट करता आनी आपूण करता सुरू करता वाड्याचे लोक हे काम केन्ना सुरू करतले अशें आमकां विचारता आनी आमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट करता आनी आपूण करता सुरू करता ह्या खातीर हेंचेर सुद्दां कांय तरी बंधन आसपा जाय हेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा आमची एक गणेश विसर्जन मांडप हांगा आमचे एक फायल आसा ती बरीचशी कॅरी काडल्या कारणान ही परत येयल्ले कडेन आसा मागता PWD इंजिनियरा कडेन की आमकां खूब गरजेचें आहा की येणारा एक 20-30 दिसां भितर चवथ येयल्ली कडेन आसा आनी तेज्या पयलीं हें काम जावपाची खूब गरज आसा डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी उलयतना फायर डिपार्टमेंटाचे टीम बरी काम करता आनी चड करून रेनी सिजनान जेन्ना व्हडलो पावस येता वारें येता आनी झाडां पडटा आनी त्या वेळाचेर ते येवन ती कामां करता आनी जाता कित्याक ती झाडां फक्त रस्त्या वयली ते कट करता आनी तशीच सायडीक दवरता पूण ती सायडीक दवरलेली झाडां लाकडां ही तशीच उरता पंचायत म्हणटा आमचे कडेन फंड्स ना तेन्ना ही खंय तरी आमची फायर एंड एमर्जन्सी हांच्यांनीच खंय तरी ते लिफ्ट करपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय जाल्यार खूब दीस तशीच झाडां ती रस्त्याचेर मोडलेली आनी अशे झाडांची व्हडले व्हडले झाडां ती थंय उरलेली आसता स्पिकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्साचे उलयतना आमच्या मतदारसंघात खुबशे अशे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ग्राउंड जाल्या पूण एक आमच्या वाड्यात ग्राउंड एक दवल्ली ग्राउंड आहा झरीवाडा आनी हो ग्राउंड जाला पूण तो ग्राउंड मेंटेन करपाक पंचायत शकना आनी त्या खातीर त्या ग्राउंडाचेर त्यो गेटी बिटी आहा त्यो चोरयेक सुद्दां गेल्ले कडेन आसा आनी तो आज ग्राउंड इतले 5-6 करोडाचो बांदून त्या ग्राउंडाचेर आज परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली कडेन आहा तेन्ना ग्राउंडाचे जेन्ना डिपार्टमेंट बांदता तेन्ना मेंटेनन्स सुद्दां कोणी तरी करचे ही वेवस्था करपाची गरज आसा स्पिकर साहेब आमी डिमांड नंबर 85 RDA उलयतना RDAचेर उलयतना सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर RDAन खुबशे बरें काम करता आमच्या महिलांक आपल्या पांयाचेर उबो रावपाचे प्रयत्न करता पूण स्पिकर सर आमी पळयता की CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन म्हणून एक महिला आसता ती हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करपा खातीर भोंवता गांवांनी भोंवता वाड्यांचेर भोंवता आनी ती हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करपा खातीर काम करता पूण तांकां पर डे 500 पेमेंट आसता आनी तांकां फक्त 15 दिसूच काम करता जी महिला ही CRP म्हणून काम करता तिका 15 दिसूच पेमेंट आसता आनी 15 दीस तिका ऑफ आसता आनी तेंचो 500 रुपया पेमेंट म्हणल्यार जवळ 7,500 रुपया जाता आनी तेंचो म्हयनोभर तांकां काम आसना तेन्ना तांकां फूल म्हयनो तांकां काम दिवचें आनी तेंचो जो हे जे दिसाक 500 रुपया ते तेंचे वाडोवन एटलिस्ट तांकां 700-800 रुपया तरी करपाची गरज आसा स्पिकर सर आनी त्याच प्रमाणे सेल्फ हेल्प ग्रुप ते आपले प्रोडक्शन तयार करता पूण तांकां खंय मार्केट आसना तांकां खंय तरी एक तालुका वायज एक मिनी मार्केट तांकां बांदून दिवपाक जाय जेणे करून ती महिला आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक शकता तेंच्यांनी जे प्रोडक्ट्स केल्या ते तांकां विकपाक एक खंय तरी जागो मेळटलो अशे तरेची वेवस्था ही जावपाक जाय ह्या खातीर मागता की स्पिकर सर हे सगल्यो गोश्टी खुबश्यो आमच्यो कामां जाल्ली कडेन आसा डिमांडाचेर चड उलयना तरी आसतना स्पिकर सर तुमी आमकां थोडो वेळ उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमकां थँक्यू म्हणटा स्पिकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पिकर सर पयले सुद्दां हांव CM सराक तशेंच आमचे PC पार्सेकर सराक हांव कार्डांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी जायती आमची जावं PWD वॉटर डिपार्टमेंटान जायती कामां जाल्लीं आसात आनीक मेन म्हणल्यार ते कोट्टाली जे वेलेकानी चप्पल आसा नॅशनल हायवे हांगासर कितलीं वर्सां जे आमचे मिडिया हायलायट करताले जावं आमचे वेलेकानी चप्पलाक उदक वयताले जेन्ना आमकां
ड्रेनेज जाल्ली जेन्ना आमकां ती रिटर्निंग ड्रेनेज मारलेली आसा तशेंच कालवट बॉक्सूय आमकां दिल्ले आसा ताका लागून हांव ताका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच स्पीकर सर लास्ट इयर कोर्ताली वास्को जंक्शन हांगासर लँडस्लायड जाल्ले तुका खबर आसा 2-3 मोटरसायकल आमचे त्यो लँडस्लायड जावन आमच्या मळान मातयेन ते पुरल्ल्यो आनी आतां हालींच आमी ते आमच्या PWDन ते स्टेप्स केल्ले आसा तुमी ते पयलां आसतले हांव ताका लागून थँक्यू म्हणटा. तशेंच हालींच हे आमचे नावतान जे वॉर्डान टॉयटा सकयल थिंगा टँक आसा आनी थिंगा लँडस्लायड जायत आसा. तशेंच हांगासर आमचे वास्को जंक्शनार जंय लँडस्लायड जाल्लें थंय ह्यो हालींच दिसांनी म्हाका आमचो टेंडर जाल्लो आसा. हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो टेंडर हिल सायड स्लोप स्टेबलायझेशन विथ गॅबियन फेसियर रेनफोर्स सॉयल रिटर्निंग वॉल हांगासर येवपाचें आसा. अबावट 10 crores हें काम जावन आसा. हांव कालजांतान आमच्या सीएमाक पासेकर सराक तशेंच हांव आमचे नितीन गडकरी सराकूय हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो नॅशनल हायवेचें हें काम जावन आसा. तशेंच स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं केलोसी जावं कोर्ताली जावं वेळसांव जावं कासावली ऑलरेडी फंड टेंडर जाल्लो आसा आनी हांव मागता आमचे सांकवाडे प्रोसेस चालू आसा. हांव जाता तितले बेगीन आमचे सरान होय आमचो टेंडर करचो कित्याक पावसान आमकां तें काम स्टार्ट करपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमचे एक ज्वारीनगर एक भरपूर आमकां एवरी इयर आमकां हो प्रॉब्लम जाता कित्याक हांगा उपासनगर टू MS कॉलेज हो एवरी इयर हो आमी मागता आमचे जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करपाक. तशेंच स्पीकर सर सांकवाडे सावंतफोंड हे हांगासर एक आमकां उदकाक लागून प्रॉब्लम जाता जेन्ना कालवट बॉक्स हांगासर जाय हांव मागता जाता तितले बेगीन हांगासर कित्याक उदक येता तेन्ना रस्त्यार उदक लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता. हांव मागता कालवट बॉक्स हांवें ऑलरेडी प्रोसेस केलो आसा. हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं जाता तितले बेगीन हो कालवट बॉक्स आमकां मारून दिवचो म्हणून. स्पीकर सर आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कोर्ताली कॉमदार टेनंट एसोसिएशन आसा आनी आमची कितलीशी आतां 245 आमचे टेनंट आसा आनी नॅशनल हायवे कोर्ताली कितली 2-3 वर्सां जालीं सर आमी शेतां रोवपाक मातशी फाटीं पडलेली आसा कारण हांगासर आमचे जी आमकां कालवट बॉक्स जाय ती आमकां बॉक्स लावन आमी ऑलरेडी प्रोसेस घातलेलो आसा. हांव मागता जाता तितले बेगीन हे कालवट बॉक्स घालून आमकां जे आमचे शेतकारांक जाता तितले बेगीन आमकां शेतां रोवपाक दिवचें म्हणून हांव मागणी करता. तशेंच थंय जी पायपां आसा ती पायपां बरोबर उदक फ्लो जायना ताका लागून आमकां प्रॉब्लम जाता. ताका लागून आमकां हे कालवट बॉक्स आमकां जाय सर. तशेंच स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन आमचे टॉयटा टू महाराजा हॉटेल हांगासर ट्राफीक भरपूर जाम जाता जाता तितले बेगीन फ्लायओव्हर हांव घालचो म्हणून हांव मागता. स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर. स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ग्राउंड आसा. एक कासावली ग्राउंड आसा आनी एक वेलसांव ग्राउंड आसा. हांव मागता हे दोनूय ग्राउंड हांव जाणा कासावली आमकां हांव पयलीं सद्या आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना आमची कोर्ताली विलेजीस स्पोर्ट्स क्लब आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टायम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें
ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.